म्हाका कालिंगी बोगले हांवें चिंतलें हांवें इतलें केलां MA जालां मुगे इतले शोज घालात म्युजीक शो हें तें हांव म्हजें तोडलें चिंतली ह्या दिसा हांवें चिंतलें हांव कालें जेजू खातीर कालें केलें तो पोडलो लिटरली पोडलो वॉट डीड यू डू देर इज अ बेबी म्हणालो देन दॅट वॉज अ टायम फॉर मी टू विटनेस what is impossible for a man is possible for God. Whereas लोकांनी फर्स्ट ट्रस्ट रजिस्टर करतात ताचे पयलींत तांकां गोत्ता कालें करतात म्हणून म्हाका हांव कालें करता म्हणून म्हाका गोतूं नासलें ह्या लेवलाक पावता सायकॅट्रीक केअर सायकॅट्रीक नर्सींग होम म्हणून हांवें बिलकूल चिंतो ना म्हळ्यार म्हाका फर्स्ट प्रायोरिटी माय फॅमिली इज ऑल्सो देर करेक्ट हांवें आज मिस्टर तें फंड्स जाय बिलकूल म्हणचें ना देवाचें काम जाल्यार देव दिता तेदलाच हांवें एक टेस्टाक येताना म्हाका ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणून जालें लोकांच्या तोंडान जालें कित्याक तिका क्वेश्चन मार्क कित्याक ताका कॅन्सर ती बरें काम करता ती इतलें मागणें करता न्ही तिका कित्याक जालें हो गूण करता तो अजाप करता वो अजाप करता लोक धांवता लोक गूण करता जेजू गूण करता हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे अ सिप फ्रॉम द कप ऑफ लाईफ कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज आज आमच्या सांगात आसचे व्यक्तीची इंट्रोडक्शन बिलकुल गरज ना म्हणून म्हाका गोत्ता कित्याक म्हणून सांगल्यार वायट डाऊज म्हणलें नांव सांगलें सो सांग ती कोण म्हणून कळटा कॅन्सर सांगात झुजोवन ती जिखल्या तशेंच कोडयाळांतल्या साबार निराश्रितांक साबार जाणांक एका आवेच्या जाग्यार ती आसून तांकां तो आश्रय दिवन आसा तशेंच कोडयाळांत साबार बोरेंपण तिचें तावन जावनच आसा तर तिचे विशय सड्ड उलयनासतना डायरेक्ट आज तिचे कडेन आमी उलया तर कोरीन रस्किना मॅम आमच्या सांगात आज आसा आमच्या सर वीक्षका तर्फेन आमच्या टिमा तर्फेन ह्या कार्मेल कॅफेक तुमकां स्वागत म्हणटा थँक्यू कशे आसात मॅम तुमी हुशार आसा थँक्यू मॅम तुमकां सुमार तेंप आपयचें म्हणून चिंतून आज फायनली आमकां एक चान्स मेळ्ळा आज तुमच्या सांगाता बसून उलोवचें कित्याक थोडे तेंप तुमी भायर आसल्यात तुमी वॅकेशनार आसल्यात पूण आज आमकां हो चान्स मेळ्ळा देखून आमकां सुरू करता आसतना फस्ट तुमकां हांवें सवाल विचारचे कित्याक म्हळ्यार कोरीन रस्किना मॅम म्हळ्यार सगळ्यांक गोत्त आसचें वायट डावजा वरवीं सो हे वायट डावज एक स्टार्ट करेचें असलो एक संस्था सुरू करेचें म्हणून खंयच्यान इन्स्पिरेशन मेळ्ळें इन्स्पिरेशन होली स्पिरीट ಅಂತ ಅವನು तायले ताका नांव वायट डावज दवरलें कित्याक हांवें चिंतून ना अशें ह्या मठाक देव हाडटा म्हणून वायट डावज म्हळ्यार आमी एक फॅमिली मनशां सोशल लायफ आसा आमचें आनी घोव आसा आनी वी वर व्हेरी मच इन द वर्ल्ड न्हू तशें म्हाका भुरगीं नासतना 5 वर्सां जालीं भुरगीं जायना म्हूण जालें म्हळ्यार दोनी म्हजे फॅलोपियन ट्यूब्स डॅमेज जाले म्हजे एक ओवरी सिस्ट जावन एक ओवरी काडले तशें 5 ऑपरेशनां जावन पुरा गाजीबिजी जाल्ले भितर तशें डॉक्टरांनी म्हणलें नॉर्मली बायोलॉजिकली भुरगें जायना म्हणून तशें हांव संवसारीचें मनीस न्ही तशें IVF टेस्ट ट्यूब बेबी इन्सिमिनेशन पुरो केलें पुरो फेल जाताना हांव देवा कडेन गुली पोट्टा म्हणून एक जागो आसलो तशें हांवें कोणे कडेन तो आयकलें रितीर जाता म्हणून आनी थंय जालां 1991 मलयाळमान रिट्रीट हांव एक मलयाळम रिट्रीटाक गेल्ली तुमकां मलयाळम येता म्हाका मलयाळम एक शोब तें म्हणजे देवाचें आपोणें ओके म्हाका एक चूर मलयाळम गोत्तो ना आनी तशें हांव एकदम म्हाका वसाच येता म्हूण जालें तशें एक 7-8 जाणां येतालीं कोडयाल तावन तशें हांव गेलीं तांचे ओटू आनी थंय कालें उठचें बसचें परत तांणी चांगलें बरें केलें ओके हांकार पुरा सोड न्हू जेजून हांवें तांणी पाद्रा बीन सांगलें बरें हात उखोल आलेलुया तशें कर न्हू मागीर म्हाका सत्त भोगलें जेजू आपयता म्हणून मागीर बरें कुमसार जाली तशें म्हाका एक हिम सिंग केल्लें आमी साक्रमेंता मुखार आय वॉन्डर्ड फार अवे फ्रॉम गॉड नाव आय एम कमींग होम तें कितलें बरें सिंग केल्यार म्हाका कांय बगूं ना त्या दीस म्हाका कालिंगी बोगलें हांवें चिंतलें हांवें इतलें केलां MA जालां म्हजे इतले शोज घालात म्युजीक शोज हें तें हांव म्हजें तोडलें चिंतली त्या दीस हांवें चिंतलें हांव कालें हांवें जेजू खातीर कालें केलां आनी एक भुरग्यां बरी रडली आनी जेजूक सांगलें हे जिनी आनी सिंग केल्यार तुका सिंग करता आनी कालें केल्यार तुज्या महिमाक करता म्हणून तशें म्हणून फाटीं येवन हांवें म्हजे न्हवऱ्याक सांगलें अशें आमी वोसा जे पोटा म्हणून तो येयलो टायम काडून गेलो तेदे भितर हांवें टेस्ट ट्यूब बेबी केल्ले म्हाका थंय सांगलें आतां ह्या दिसांनी
मस्त गडे मँगलोर पुरा टेस्ट ट्यूब बेबी घेतात. ते आमचे कॅथलिक फेथाक टोटली रॉंग. इट इज अ सिन. पीपल डू नॉट नो. Correct. And nobody is telling them that it is a sin. I was told in Pota, plus the person there, A.M. Matthew, contacted Vatican. भुरगीं जायनांत म्हणून आसल्यार करियेत घी म्हणून आलें इसारलें ना, इट इज अगेन्स्ट द चर्च. तशें म्हणटाना हांवें बूक केलें परतान वचूंक. हांवें डॉक्टराक सांगलें D.K. शेट्टी की हांव टेस्ट ट्यूब बेबी परतान करना म्हणून. तो म्हणलो ते जाल्यार म्हाका 31 मात आतां व्हडली प्राय न्ही ती, ते जाल्यार व्हडली प्राय. म्हणलो यू हॅव नो चान्सीस टू कन्सीव अँड यू हॅव इट युअर वे. आय डोंट नो वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट युअर फेथ. रोमन कॅथलिक्स इन इंग्लंड डू इट. सेड आय डोंट केअर इफ दे डू इट. म्हाका सांगल्यार करूं नजो म्हळ्यार हांव करना म्हळें. आनी हांवें कालें सुरू केलें. वेनलॉक लेडी कोशन वचून आपत्याक 2 फावटी वचून तांची एक सेवा करूंक स्टार्ट केली. जेजू विशीं सांगूंक म्हाका कन्नडा तुळू कांय बरं येनातलें, आतां येता. तशें वचून काली म्हणी उलोवन तांचे वटू रावून तांची पिडा पळयतना आमकां पळय एक इल्लो तकली पडल्यार हांगा एकल्याक आपूण हें दांब पांय दांब बाम घाल पुरा करचें. मागीर म्हाका भोगलें तें पळय इतलीं वर्सां तो पॅराप्लेजीक वॉर्डाक घेतली आमी. वर्सां ती बेड्डार रात. तशें तांची बिरमोत पावोन आनी इतलो लोक मार्गार म्हाका पळोवंक मेळटलो. काली म्हणे करिजे म्हणून. तशें देवाचें उतार नासतना देवाच इट शूड गो हँड इन हँड. करेक्ट. शो मी युअर फेथ बाय युअर एक्शन्स. करेक्ट. तशें फेथ परगट करूंक ल्हान मट्टार क्रिसमस प्रोग्रामाक स्टार्ट केलें. म्हळ्यार तें रोडाक गेल्यार ऑफिशियल्स डावट करनात क्रिसमसाचें म्हणून. तशें आमी स्टार्ट केलें. एक्चुअली क्रिसमस प्रोग्राम न्ही ते. आमी क्रिसमसाचे ड्रेस पुरा घालन आनी तें पुरा करन दितलीं आमी वर्ड ऑफ गॉड बाय सॉंग एंड एक्ट. तशें तें एक सायडीक तें स्टार्ट केलें इवँजलायझिंगाक. एक सायड हांव फादर अगस्टीन मुंडकाट पोट्टासो फादरा पावटू भायर येतलीं परदेश येतलीं रिट्रीटाक. तशें हांव देवाच्या उतरा खातीर तें काम करतलीं आनी सायड बाय सायड हें काम करतलीं. तशें हांवें हें काम करतना परतान हांव एक फावटी प्रेग्नन्सी टेस्टाक येताना पॉझिटीव रिपोर्ट. ओके. त्या दीस म्हाका हांव इगर्जी घेतली मात सकाळीं खुली खोशयेन हांव गेलें. फाटी वचून डॉक्टरा कडेन रिपोर्ट दाखयलो. तो म्हणलो चान्स ना, रिपोर्ट रॉंग म्हणलो. हाऊ कॅन यू कन्सीव? तुजे दोनी ट्यूब पाड जाल्यात, तूं कशें यू कॅन नॉट कन्सीव. आनी म्हणलो दिस रिपोर्ट इज रॉंग, यू कम बॅक आफ्टर 2 months आय विल स्कॅन एंड सी. तशें 2 months मागीर येताना तो पडलो, लिटरली पडलो. वॉट डीड यू डू? देर इज अ बेबी म्हणलो. देन दॅट वॉज अ टायम फॉर मी टू विटनेस वॉट इज impossible for a man is possible for God. तो म्हणलो D.K. शेट्टी म्हणलो येस आय बिलीव दॅट. आय बिलीव इन मिरेकल्स. तशें म्हाका देवान म्हजी काकूळ करून दो आय एम अ सिनर ब्लेस मी विथ अ डॉटर जिना. सो ते जाल्यार हांवें चिंतलें देवान एक पातकीक इतलें एक म्हळ्यार 5 वर्सां हांवें इतलीं इंजेक्शनां इतलो खर्च कालें पुरा केलें हांवें आनी हें काय येना. देवाच्या लागीं गेल्लींत भुरगें जालें. तशें हांवें चिंतलें पवित्र पुस्तकान सांगता न्ही हाऊ कॅन यू से यू लव गॉड whom you cannot see if you don't love your neighbor. तशें पुरा पळयतना आमकां पयशे दिवेत, एक काणकोण दिवेत, फाल्यां तांकां खालें. करेक्ट. तशें चिंतना एक घर म्हणी स्टार्ट करी जे चिंतना एकली म्हाका वळख ना तिची. तिणें कोणा कडेन विचारलें म्हजें घर कोणाक यूज करूंक दिवंक म्हणून. तिणें मस्तू ट्राय केलें मदर तेरेसाज आनी मस्तू. तांणी म्हळें तें आमकां दिता जाल्यार आमी कण घेता म्हणून. ओके. तशें फायनली म्हज्या हाताक पडलें. ती सार लागली तूं पळयताय गे घर म्हणून. हांवें म्हळें म्हाका यूज करूंक दिताय जायत काल्याक म्हणून. अशें कावन्सिलिंगाक वस्तू धरला आमी पोट्टाक धाडटलीं सकाळांक. ओके. कोणी मेळ्ळ्यार रिक्षा ड्रायव्हर ते अल्कोहोलीक घरा प्रॉब्लम हाडून थंय दवरून एक 2-3 दीस उलोवन मागीर थंय पोट्टा धाडचें जालें. तशें तें घर स्टार्ट जालें. मागीर ल्हव मार्गाक वचून मार्गार मेळ्ळीं हाडटलीं आमी. तशें वायट डाव स्टार्ट जालें. मागीर 1992 मागीर वेन वर्क ग्रू एंड वी नीडेड मोर फायनान्स आय थॉट आय विल रेजिस्टर. ओके. तशें आमी वायट डावज नांव दिवन 2001 रजिस्टर केलें एज अ ट्रस्ट.
दॅट्स हाव व्हाईट हाऊस बिगॅन. व्हाईट हाऊस बिगॅन. सो तुमच्या व्हाईट हाऊस जावन आज ते 2019 टुवा तुम्ही सुरू केलें जाल्यार ऑफिशियली रजिस्टर करून 10 वर्सां उपरांत आज हांव चिंतो ऑलमोस्ट आफ्टर 20 years इट इज 22 years जाली ना ॲक्च्युली 31 years. 31 बाय बट रजिस्टर जावन 22 years तुम्ही जाली ऑलमोस्ट 30 वर्सांची तुमच्या जिणेंत तुम्ही त्या व्हाईट हाऊस संस्थेंत हावन इतलें बरें काम जावन आसा. इवन आतां कोविडा टायमार सगळो संवसारांत कोणाक घरांतून भायर येवंक जायनातल्या वेळार त्या मार्गार आसल्या मनशांक तुम्ही ते काणकर कितें आमचो बिस्प रेवरेंड डॉक्टर पीटर पॉल साल्टर आसूं तुमच्या संगात येवन तुम्ही ते खाण वांटले ते सकट व्हिडिओज हांवें पळयल्यात. एक करूंक धैर्य मॅम तुमकां लायक तुमकां बेग दिसना की आतां कोविडाचो टायम भायर वचून सगळ्यांक मेळटात काही वचून वचो म्हूण सांगतात तुमकां खाली जायत म्हणून बेग दिसना तुमकां ना हाळे आमकां सांगूंक गेल्यार आमचे मागण्याच्या पावरार करचें आमी खंयचें काम करचें जाल्यार आमी मागणें नासतना करना. तशें आश्रमांत सक्रामेंत भायर दवरून ती मागतली आमी मागोवन मीस करन मागीर भायर येतली न्ही. मागीर जेजू आमचे उठो आसतना कालें भिवचें. एक्चुली DC जाल्यार लेडी आनी रेव्हेन्यू ऑफिसर ती लेडी आहली ती म्हजे कडून शी वॉज इन टच विथ मी. तिणें म्हाका फोन करून सांगलें कोरीन वाय यू आर गोईंग इट इज व्हेरी डेंजरस डोंट यू नो इट्स अ रिस्क यू सेंड युअर स्टाफ. हांवें म्हळें तुवें ACचे ऑफिसान बसून थंय म्हाका सांगचें रॉंग कितें गोतें म्हाकाय गोत्ता रिस्क. आतां हांवें धाडिचें जाल्यार म्हज्या स्टाफाक रिस्क आसून हांव धाडटां. हांव गेल्यार रिस्क आसून ती येतात न्ही म्हजे टू. सो आय इन एनीथींग आय लीड द वे देन दे वील फॉलो मी. सो ते लिडरशीप कळना कितें म्हणून सांगल्यार त्या टायमार तुमी कॅन्सर रिकवर जाल्ल्यात मात्र सो ना 2009-10 जाल्लें म्हाका कॅन्सर. वय तेन्ना तुमी रिकवर जाल्यात पूण जाल्यार एक बे म्हणून आसता कित्याक म्हळ्यार एक पोटी त्या मरणाच्या तोंडा मुशीर वचून पाटी आयल्या उपरांत आतां कितें म्हणटा कितलोय दैरादीक मनीस जावन दी देवाच्या उतरार कितले आसल्यार मनशां सेम म्हणलें एक आसता लायक यू हॅव दॅट ह्युमनली थिंग. तशें म्हणटाना खाली जायत जाल्यार म्हणून एक डाऊट आयलो जाल्यार एक इल्लें कस्ट करूंक पूण तुमी म्हळ्यार देवाच्या उतराचेर पातयेवन ओनली बाय द पॉवर ऑफ होली स्पिरीट यू आर एबल टू डू वॉट यू आर डुईंग टुडे. तशें म्हणटा आसतना आतां तुमी इतल्या जाणांक आतां व्हाईट हाऊस तुमी ल्हान एका घरांतून सुरू केल्लें पूण आज मारोळींत येद्दे व्हडले बिल्डींग तुमी करन आतां कितले इनमेट्स आसात हे ऑपरेशन्स तुमकां कशें तुमी करन आसात मॅम लायक ताचे विशीं इल्लें म्हाका सांगतात की. सो अशें मन्ना गुड्डांत एक घरांत भुरगीं बायल मनशां दादले मनशां पुरो एकच घरांत आली आमी मस्त कश्टांत एक नाणी आनी उजो घालूंक व्हडली तोपली मागीर इतलांत एक रान्नी केली तशें मस्त कश्ट काडला आमी. आमचें लोकांनी विचारतना लायक आय सेड व्हाईट हाऊस 2001 रजिस्टर केल्ले आमी वेर एज लोकांनी फर्स्ट ट्रस्ट रजिस्टर करतात ताचे पयलीं तांकां गोत्ता कालें करतात म्हणून. म्हाका हांव कालें करता म्हणून म्हाका गोतूं नासलें ह्या लेवलाक पावता सायकॅट्रीक केअर सायकॅट्रीक नर्सींग होम म्हणून हांवें बिलकूल चिंतो ना म्हळ्यार म्हाका फर्स्ट प्रायोरिटी माय फॅमिली इज ऑल्सो देर. करेक्ट. हांव काही माद्र न्हय कांय न्हय. करेक्ट. म्हजो घोव आसा तोय तरणाटो जाला आनी आय कांट निग्लेक्ट माय डॉटर इज यंग. करेक्ट. आय कॅनॉट डू सोशल वर्क लायक दॅट म्हणून म्हाका जाता तितलें करून गेल्या. मागीर आमी इल्लें काम दुसरें काम लायक बुकेन आली मनशां आसतलीं तशें आमी जेवणाची पोटल्यो बांदून आमपण काटा दवरतले तातूंत 3 रिक्षा ड्रायव्हर्स इन्क्लुडींग जोसफ स्नेहालयाचो तांणी व्हरून मार्गार येताना कोणाकय दितले. मागीर आमी सोदून उठोवन दितले रातीक. मागीर रातीक रेल्वे स्टेशना कडेन दिवंक स्टार्ट केलें अबाउट 150-160 येताले लोक. आतां कोरोना जाल्ल्या मागीर कोरोनाच्या टायमार आमकां एक तशें DCन म्हाका आपयलें कित्याक म्हळ्यार पॉलिटिशियनांनी पुरा दे वेर ब्लोईंग इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन आनी मायलेज काण घेतले बॅनर पुरा घालून तशें तिणें म्हणलें आमीच करता म्हणून आनी म्हाका आपयलें. सो आनी अण्णान ती KPT घाल्यारी रातीक आनी पुरो घालतले इतले 600 जण पुरा. मागीर म्हाका आपोवचें आनी सांगचें मॅडम कॅन यू आयडेंटिफाय हू इज लेबरर हू इज मायग्रंट हू इज होमलेस अँड ऑल दॅट. सो इट वॉज इजी फॉर अस म्हळ्यार आमी रोडार आसल्यान म्हळ्यार आमी कालें केल्यार ती आमकां बरेंपणाक पडटा. सो आतां कोणीय आतां मस्त जाण फोन करतात हांगा एकलो पडला ताची फोटो धाड
आमी तातूंत पळयना तो पियोन पडला गी तो निज सायकॅट्रीक गी तशें म्हणून तर आमी येता म्हणजे नाल्यार म्हणजे तो पियेला तो उठून येतलो इल्लो वेळान तशें सो दॅट वे यू लर्न द ट्रेड सो जेवणां वांटूंक स्टार्ट केली मागीर घरां बांदली आमी थोडी एक 8 घरां बांदली दुर्बळांक भुरग्यांक शिकप दिवंक स्टार्ट केलें सो एकच न्ही आमी वी वर डुईंग एवरीथींग एक सायड क्वायर करूंक स्टार्ट केलें हांवें क्वायराचे पयशे ह्या कामाक येताले सो पयलीं आमी आमचें घाल्लें आनी क्वायराचे आमी क्वायरान जोडले सो यूथ ऑल्सो वी कमिंग टू नो करेक्ट दॅट यू नो वी आर सिंगींग फॉर अ कॉज स्ट्रीट शो करून कालें मेळ्ळें ते सड्ड काही नाही ते ₹1 ₹2 घाल्ले ते ह्या कामाक येतले आनी तशें हें पुरो काम जालें मागीर हें काम पळोवन एकल्या फ्रेंडान म्हणलें कोरीन आय हॅव माय हावस जाय गे तुका जेल रोडांत ताणें म्हाका ताचें घर दिलें लिजाक थंय आमी दादले मनीस गेले तशें सेकंड होम जालें थोडे वर्सां मागीर आमकां मस्तू वर्सांक एटलिस्ट 10-15 years आमकां एक गाडी नासली आमकां एम्ब्युलन्स लास्ट इयर आयले आमी कोणा कडेन तितलें आमी एक आमी आज मिसर तें फंड्स जाय बिलकूल म्हणचें ना देवाचें काम जाल्यार देव दिता करेक्ट हांवें केदलाय सांगचें आमी कित्याक म्हणचें ना म्हणून करेक्ट वाय डू वी से वी डोंट हॅव द मनी डोंट वी हॅव फेथ इन गॉड करेक्ट येदो व्हडली बिल्डींग घालां जाल्यार हांवें कोणाचें पांय धरलां करेक्ट लोक सोदून येवन दिल्ले न्ही करेक्ट कशें मागण्याच्या पावर आमी सगळी रात दिमपी घालून साक्रामेंता मुखार मागचें करेक्ट आतां तो जागोय दिल्लो बिसेबान तशेंच आमी सगळी रात चॅपेल नातलें पाद्र्यापाक उर्वाच्या पाद्र्यापाक सांगलें मीस भेटोवन सोंप्यार एक म्हणजे धाकटें ऑफीस जालें हांगा साक्रामेंत दवर सगळी रात दवरून आमी मागलें सकाळीं मागीर मस्त आय वॉज गोईंग टू बिशप मेनी टायम्स त्या दीस येताना यू आर प्रेयिंग आय थिंक आय एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड म्हणालो ओके तेदला हांवें म्हळें येस यू थिंक आय एम गोईंग टू लीव यू करेक्ट आय एम लायक द विडो वील कम आफ्टर यू आय एम नॉट आस्किंग फॉर मी करेक्ट आय एम आस्किंग फॉर द पीपल तशें तें म्हणलें हांवें पळयलां मागण्याच्या पावरान काल पुरो जाता करेक्ट आतां म्हजे ते जिणेन आतां हें बरें काम करतना तुका दुसऱ्यांचें आयकूंक मेळटा हांवें सांगचें हांव कानूच दिना कितें गो तें म्हजें कॉन्शियन्स क्लियर आसा जाल्यार हांव देवा खातीर करता जाल्यार हांव संवसारा खातीर करता जाल्यार म्हाका बेजार जावंक देवा खातीर करता जाल्यार म्हाका लोकांन उलयल्यार बेटर ब्लेसिड आर यू एंड पीपल रिवायल यू करेक्ट तर आय से आय एम ब्लेसिड तशें जाल्यार मागीर म्हाका 2009 हांव जिम्माक येतली मस्त बागली बारी एनर्जेटीक जाली तेदलात हांवें एक टेस्टाक येताना म्हाका ब्रेस्ट कॅन्सर म्हूण जालें लोकांच्या तोंडांत जालें कित्याक तिका क्वेश्चन मार्क कित्याक ताका कॅन्सर ती बरें काम करता ती इतलें मागणें करता न्ही तिका कित्याक जालें तशें क्वेश्चन मार्क जालें बट आय डिडंट बॉदर हांवें जेजू कडेन एक दीस विचारना कित्याक कॅन्सर जालें म्हणून हांव संवसारी जिणी जी येताना म्हाका कांय जावना आय नेवर आस्क्ड देवाचें कांय मांडवल आसा देव दिना देव सोडटा थोड्या पुटी आमच्या बऱ्यापणाक इन ऑल थिंग्स ही वर्क्स फॉर आर गुड करेक्ट थ्रू सेंट पॉल इन रोमन्स ही सेज न्हू कालें जाल्यार म्हजे बऱ्यापणाक जाता म्हणून तशें जालें 3rd स्टेज ब्रेस्ट कॅन्सर जालें मारा वयर मार पडलो म्हाका एका फाटल्यान एका म्हज्या कामाचे मनशाचे नात आनी ताजें धाकटें दोगांय बस तांचे वयर वचून ती मेली त्याच टायमाक पुरो जालें म्हजे दुवेक बाय मिस्टेक हांवें रॉंग मेडिसीन दिवन तें कोमाक वचूंक घालें तें मरूंक घालें सर्वायव जालें हांवें म्हाका मेडिकलान रॉंग मेडिसीन दिलें ओके instead of giving a Banoside forte, I gave a Baclomide forte to bring down the sugar. Okay. She survived that time. आनी म्हाका कुकी तें येवचें बंद केलें ताजे घरा मॉर्न जालीं दोगां एक 26 years एक 6 yearsचे भुरगें तशें मस्त कश्ट जालें म्हाका त्या टायमार बट आय डिडंट बॉदर एट ऑल मागीर पुरो जालें मागीर म्हाका सेकंड ब्लो म्हजें किमो जावन रेडिएशन जावन येताना म्हाका एक्यूट हेपेटायटीस बी तें म्हाका मस्त बेजार जालें कित्याक तें कोणाचें गी मिस्टेक आनी आतां हांव एक आउटकास्ट म्हजे लागीं कोणी येनात म्हजी बशी सेपरेट हांव सेपरेट कोणी म्हजे म्हळ्यार शिंपी ऑल्सो इज सो दिस थिंग कंटेजियस आनी बेजार जातलें आनी April 2nd 2010 गूड फ्रायडे सकाळीं उठ्ठना हांव रगात वोंकूंक स्टार्ट केलें तितलेंच म्हाका उडास
ताचे मागीर हांवें म्हज्या घोवाक सांगलें कॅन यू टेक मी टू हॉस्पिटल. दॅट्स ऑल आय रिमेंबर. आफ्टर दॅट आय डोंट रिमेंबर. आय वेंट इन टू अ कोमा. म्हजे लिवर डायड. व्हडली काणी ल्हान करूंक मस्त फुडें सांगलां हांवें. तशें इस्टर संडे दाक्तरांनी म्हळें जालें मूग जालें तें आनी थोड्या घंटांनी सरता म्हणून. तशें एम्ब्युलन्स रेडी म्हणजे पुरा खंय मॉर्न करचें पुरा उलयताले. म्हाका गोत्तू नासलें. एनीवे 8 दिसां मागीर सकाळच्या मागण्या पावरांत म्हजे लिवर एन्झायम 5700 आले. विदीन 2 days इट ड्रॉप टू 700. डॉक्टरांनी म्हणलें इट्स अ मिरेकल बट इट इज डेंजरस. म्हळ्यार इफ इट इज कमिंग डावन इट शूड कम ग्रॅज्युअली. एनीवे देवान म्हाका थंय सुटका दिली. 8 days कोमांतून भायर येवन पळयतना हांगा ट्यूब नाकांनी ट्यूब पुराव ट्यूब. म्हाका कालें जाल्लें तें गोत्तू ना. मात म्हाका लोक कळ्ळें हांव मरणाच्या हातूंत आसलीं आनी म्हजी फॅमिली दुबयतावन पुरो आयल्या मरणाक. त्या जाल्यार म्हाका एक शॉक जालें. येत देवा हांवें कांय रेडी दवरूं न्ही जेजू तूं आपयल्यार. त्या जाल्यार हांवें चिंतलें म्हळ्यार हांवें मरणाचें चिंतूंक वचूं ना. त्या जाल्यार म्हाका शॉक हांव मेल्यार म्हजे घरा दारा बसता आसा ही कितें जाता. त्या जाल्यार 100 आनी 20 आली 120 आली. ही परत्यान मार्गाक येतात न्ही कित्याक म्हळ्यार ती घरां म्हाका लीज केल्लीं. करेक्ट. ती म्हाका दिल्ली हांवें पाटी दिवची. करेक्ट. तशें म्हणटाना हांवें चिंतलें आतां फस्ट हांव हुशार जाल्ले कुडले फस्ट म्हाका एक बिल्डींग तांचे खातीर घालीजे. एक जागो मेळीजे बिल्डींग घालीजे. मागीर तांचे एक तिरशेल्यार जालें. तशें येवन म्हाका एक मात बेजार जातालें म्हजें हेपेटायटीस बी ताका क्योर ना. करेक्ट. HIV ह्या बरी न्ही. करेक्ट. तें मात हांवें जेजू कडेन विचारलें हें काड प्लीज. आनी आनी एक व्हडलें अजाप 2 म्हयन्या भितर माय बॉडी ते वायरस फायट करन पुट इट आउट आनी बॉडी प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज. म्हाका वॅक्सिनेशन नाका. तशें हांव ओपनली आतां सांगता म्हाका हेपेटायटीस B आसलें हांव गूण जाल्या. सो थंय हांव बिशपा कडेन सारन वो जागो मेळन मागीर आय थॉट आमी सगळीं बरेंत घरान रावतात बरेंत बांदया म्हणून मोन आहलें. हातान पयशे नासले मात घालें फावंडेशन देवा कडेन दिवन. लोकांनी म्हाका सोदून येवन पयशे दिले. सो इट इज गॉड्स वर्क. दॅट्स वाय आय से म्हजें कांय कॅपॅसिटी न्ही. ही देवाची कॅपॅसिटी म्हाका मात बळ दिलां टू फेस इट. करेक्ट. मॅम तुमी अशें सांगता आसतना आतां हांवें सांगचें जाल्यार ह्या दिसांनी आमी पळयता चडावत युवा जाणां आमची इगर्जेक येवंक नाका. कित्याक म्हूण सांगल्यार तांकां भक्तीपण जाय. बरें कार्य केल्यार पुरो पूण देवाचें उतार आयकोवचें जावं दी बायबल वाचचें वा मागणें करचें गरज ना म्हणलें जाल्यार एका कंडिशनार आमचें एक मोत आसा आतां. कित्याक देवापणी उणी जाल्यांत ह्या दिसांनी मुस्तू ह्या जाकांची आमकां गरज आसा पूण देवापणी उणी जाल्यांत. सिस्टरां आमची नात म्हळ्यार आतां जॉयन जावचें एक ट्रेंड उणें जावन आसा. सो हाका कारण कितें म्हणून तुमकां कितें भोगता मॅम? एक फेथ बवर्थ मस्त सिकेल आयला. ओके. हांवें पळयल्या बरी कितलीं कुटुंबां इगर्जेक वचनात क्रिसमसाक वेतात ते अर्दें कुरें तांकां योक्रिस्त कांलें म्हूण गोत्तू ना. आमची कॅटिकिझम क्लास एक्ट ऑफ फेथ एक्ट ऑफ होप एक्ट ऑफ तें गोत्ता जाल्यार किरा बरी थोडी मागणी बायट कोत्ता तुका कुंगार मेळटा. आनी ते सांगतात त्या दीस जेजू येता तितलेंत. बट खंय तावन तें बायबलान केशें घडलें. एक्चुली हांव क्लासीक गेलां ताजे पुरा. जेनेसीस पयल्या बुकान तावन जेजून केशें थ्रू मेल्किसेडेक अब्रामान तें तावन केशें ताणें बांदून हाडलां युक्रिस्ट तें दिनासतना लोकांक फेथ उणें जाल्या. वन थिंग. आनी कॅटिकिझम क्लास जावन दी आमचें कॅटिकिझम कालें जाल्यार कोणी कितें म्हळ्यार आई विल से आतां हांव तूं म्हाका मागणें म्हळ्यार बारी जालें ल्हान न्हू. मात एक सायड मागणें एक सायड म्हणजे सदांचें म्हळ्यार वॉट टू से मिस्चिवस. हांव बारी जोर आली पोखरी आनी पुरो म्हळ्यार भाव आहले म्हजे 2 तांचे उठूत पोखरी म्हळ्यार पोखरी खंय गेल्यार पोखरी क्लासीन ती केदाले भायर उडोवचें म्हाका. आय लव्ड गॉड बट आय डिडंट नो द मिनींग ऑफ एनीथींग. ओके. आतां रितीराक वचून टॉक्स आयकून तशें फेथ बिल्डअप जालें.
आनी हांवें सांगचें जाल्यार आज फेथ आसा जाल्यार थोडे घडे इट इज बिकॉज दे हॅव गॉन अँड अंडरस्टूड करेक्ट. what is Eucharist, what is Blessed Sacrament, what is the power of the confession, आणि साक्रमेंटा विशीं ना आतां आमकां अर्थ गोतू ना. करेक्ट. कोणी सांगनात. आतां पळय टॅटू यूथ खंय खंय टॅटू करतात. करेक्ट. तांकां टॅटू करूं नजो म्हणून बायबलांत आसा. आय हेट टॅटूज म्हण लेविटिकसान म्हणटा. करेक्ट. कोणी सांगलां गी आमची भुरगीं हांवें पळयलां हांगा हरदार घालतात आनी तें दाखोवंक ड्रेस सिकील घालीजे. करेक्ट. बोमडेचे वयर घालतात तें दाखयजे. पियर्सिंग आसा तेजें सांग आतां. ताजे उट्टू पियर्सिंग कोणें सांगलां तांकां रॉंग. आनी ह्या कालांत एक आनी दोन भुरगीं आवय बापय पार्टी स्पिरीट तांकां टायम ना. ल्हान आसतना तांणी जेजू दिनांत. करेक्ट. आतां म्हजेच फॅमिलींत म्हाका म्हणटले वॉट मॅन कॉरीन एवरी टायम सी ऑल द टायम फॉर युअर डॉटर आय मीन मागणें दुवेक. शी वॉज फॉन्ड बिकॉज शी वॉज लुकिंग एट मी. Correct. मागीर आनी एक हांवें सांगचें आमी एक सांगून आमी एक केल्यार जायना. शी वॉज वॉचिंग मी. आय वॉज नॉट कॉलिंग हर. शी वॉज वॉचिंग मी. At the age of 5, she said, Mama, see, Father announced there is retreat for children. I have to go. Correct. Then I said, it's not for you because it's for school children. No, he said children. How can I say you're not a child? मागीर हांवें म्हजे णवऱ्याक सांगलें वचून दी हांव बेता ताजे वाटू ते एटेंड करना जाल्यार हाडटा पाटी म्हणून. पळयतना ते फस्ट मुखार वचून बसून सगळे दीस एटेंड करन 1 घंटो साक्रामेंता मुखार दिंपी घालून. At the age of 5, she was Correct. preaching. Even now, my grandson, सगळो वेळ मागण्याक येता. सो आराधन करचें हें दवरचें व्हिडिओ पळयला हांवें. सगळो वेळ तें आय सी आय एम हॅपी एंड आय टेल पीपल आमची भुरगीं अशें केल्यार बेटर. कित्याक गो तें ह्या दिसांनी घरां वचूं भुरगीं मोबायलार टॉयज पळयल्यार बाबी डॉल ताका इतले व्हडले बुब्स. आय एम सेइंग इट ओपनली ऑन युअर चॅनल. टॉयज तांकां शिंगां गिंगां तांची नांवां खालें टेट्रा किट्रा पिट्रा गी खालें भुरग्यांक पुरो तें गोता. डू यू नो हू सेंट? करेक्ट. यू नो हू इज मदर थेरेसा और डू यू नो सेंट जोसेफ हू इज हू हें गोता. करेक्ट. हू इज टू बी ब्लेम? पेरेंट्स. करेक्ट. वाय पेरेंट्स हॅव टू बी ब्लेम? सी हांव एक सांगिजे बायबलांत आसा द सामिस्ट सेज टीच युअर चिल्ड्रन the faith, drill it into them so that they will teach their children. Correct. So that they will know to depend on God and they will teach their children. आता हांव म्हज्या भुरग्याक शिकयना जाल्यार हांवें सांगचें सकडी म्हणचें ग्रँडमदराचें शिकला. हांवें सांगचें ग्रँडमदराचें नाही शिकोना हांवेंचें शिकता तूं. करेक्ट. हांवें म्हज्या दुवेक दिलां फेथ. शी इज गिवींग Passing इट टू हर पासिंग इट ऑन. आतां ताका ल्हान तावन इस्कलाक धाडचे पयले हांवें आमगे व्हडल्यो आल्तारां ते व्हरून मागणें करून ताका मागणें करूंक ताजे वयर मागून ब्लेस करून धाडटली टील कॉलेज. आय डिडंट टेल हर. हांवें ताका सांगून आतां ताच्या भुरग्याक इस्कलाक धाडटाना ताणें आल्तारी कडेन व्हरता मागणें करता ताका ब्लेस करता व्हरता. सी दॅट वे. अँड सी आनी देव अपणे उणें जालां म्हळ्यार आज पळय कोण निज देवाचे देव दिता. इट्स बिकम sorry to say like a business. I do my duty, I say my mass, I lock Jesus inside, I go to my office. कोण कोणाच्या घरा वचून तुका कळले कश्ट फीज कशें बांदता. आतां इतलीं जाणां आसात तांकां फीज बांदूंक गत ना पोटाक गत ना. दे आर मॅनेजींग. ताका विन्सेंट डिपॉला ऑल दॅट इज नॉट इट. यू एज अ मॅन ऑफ गॉड आर यू गोईंग टू सी? Correct. Rather, you have your director of this, director of that, director of this. You are so busy doing everything. Will Jesus ask you on judgment day? तुवें कालें केलें कितले बिल्डिंगां बांदलीं कितले इगर्ज्यो सुबीत केल्यो कितले करोड घाल्ले तुवें कितलें कलेक्शन केल्लें नाल्यार कितले ओतमें तुवें हाडलें इज इम्पॉर्टंट. सेम वे हांवें सांगचें पोर एक सिस्टर म्हणाली आमच्यान हें वोकेशन्स नात माग म्हणून. हांवें सांगचें जाल्यार हांव मुस्तू रितीरा गेल्या पोट्टाच्या पाद्रबा उठू श्रीलंका सिंगापोर आनी मुस्तू 18 कंट्रीज हांव गेल्या. तातूंत मुस्तू कडेन आमी इंडियांत हैदराबाद आनी कार्नूल मुस्तू कडेन आमी माद्री पाद्रींचे रिट्रीटाक गेलां. म्हाका कश्ट प्रगोत्ता. ते पाद्रबांनी सारचें सिस्टर वॉट आर यू डुईंग?
I'm a nurse. Sister, what you're doing? I'm the headmistress. Sister, what you're doing? I'm a teacher. Sister, what you're doing? I'm a doctor. Sister, what you're doing? I run a nursery. Sister, what you सगळ्यांक एक प्रोफेशन हा. Then he asks, did you become a nun to become a teacher? Did you become a nun to become a nurse? देवाचे आम्ही म्हणटा, we are brides of Christ. Where is Jesus given? We start our educational institution. ताका युनिव्हर्सिटी जायचे ताजे हें जायचे ताका आमी अन्य कोर्स स्टार्ट करतात. ताका एक अन्य कोर्स स्टार्ट करतात. पयलें युनिफॉर्म आहलें बरें सलवार आनी हें मॉडस्ट. आतां टायट जिन्स ल्हान टी शर्ट. आमच्या टायमार हांगा मिसर घालूंक आहलें आमकां. आय एम नॉट अगेन्स्ट मॉडर्न ड्रेसिंग बट आर व्हॅल्यूज करेक्ट. वी आर कॉम्प्रोमायझिंग टुडे अँड दॅट इज वाय वी आर रीच दिस स्टेट करेक्ट. इफ यू आस्क मी. करेक्ट. कित्याक म्हणून सांगला तुमी सांगता ना मॅम म्हळें आतां आमच्या नेबर्जांत मस्त जाणांक पयशांची गरज आसा पूण आमी दितना जाल्यार नॉट इवन आतां आमचे आमी खाली पाद्री मात्री म्हणून सांगचे मात्र आमचो लोक जाल्यार पळया कले कन्स्ट्रक्शन जावंक आसा इगर्जेंत नांव सांगतात म्हणल्या खातीर ह्या मनशान 10 लाख दिला ताचें नांव आमी मार्बल खातीर दिला म्हणून दितात. तेन्ना तुज्या सायडीच्या घरा त्या मनशांक जेवंक गत ना. एक मूठ तांदूळ खाणें दिवचें तरी एक मेंटॅलिटी आमच्या लोकांत येना. सो हें एक चिंता आमच्या लोकांच्या केदळा चेंज जाता की कित्याक म्हण सांगल्यार कन्स्ट्रक्शन करून बिल्डिंगां बांदून आमी देवाक दिल्ल्या बरी ना. कित्याक इतली आतां कोडयां तेत्त जाल्यार बस्त नव्यो इगर्ज्यो जाल्यात रिकन्स्ट्रक्शन जावन आसा श्रायनां येवन आसा. सो देवाच्या नांवान एका लेखा सांगचें जाल्यार गोत्तू ना हें हांव उतर सांगता आसतना म्हाका कितले विरोध पळयत पूण म्हाका गोत्तू ना बट जाल्यार धैर्य काडून सांगता कित्याक आमचे बिझनेस देवाच्या नांवान चड जाला. आनी ओ माय गॉड म्हणून मुवींत आनी क्लियरली सांगला देवाच्या नांवान बिझनेस करूंक जावं चितलें सुलाभ दुसऱ्या खंयच्यानी बिझनेस करूंक जायना म्हणून हायली प्रॉफिटेबल बिझनेस. अशें म्हणटा आसतना आमी प्रीच करतना शर्माव एखाद्या वेळार आमी विचारचो जाल्यार त्या संडेच्या मिसा वेळार तुज्या उजव्या हाताक दिल्या दाव्या हाताक काडून वचो म्हणून सांगून पदराप बरो लंब शर्माव सांगता. इगर्जेच्या एंडाक म्हणल्यार ते मिसाच्या एंडाक पावतना अनाउन्समेंट आमच्या इगर्जेंत आमी एक प्रोजेक्ट करना आसा हाका आमी दान दिल्ल्याची नांवां आमी नोटीस बोर्डार घाल्या मार्बलार कांतोंक आसा देखून तुमचें स्पेलिंग आसा मासात ती पळया. कित्याक हांवून ते इगर्जेक मिसा गेल्ल्या वेळार जाल्लें घडीत हें शर्माव आमचो उजव्या हाताक दिले दाव्या हाताक कोळणोचो एंड ऑफ द मास एका इगर्जेचें कन्स्ट्रक्शन जावन आहलें थंयसर तुमची नांवां आमी हाचेर घालतलो मार्बलाचेर कांत येतलो स्पेलिंग असो मासात घे म्हणून अहले कॉन्ट्रडिक्टी विचारतना आमचे यूथ आतांची तोंड आपण बसची न्ही ती सवालां विचारतात. ह्या सवालांक केदळा जाप मेळना अल्टिमेटली आमच्या फेथाचेर आमकां क्वेश्चन उदेता. सो हाचे विशय तुमी काले सांगूंक कशें येतात. दॅट्स एक्झॅक्टली लिजा लिजा वॉट आय सेड. ఎంత सांगलें हांवें आमी एक प्रीच करून आमी आनी एक प्रॅक्टीस केल्यार करेक्ट विच इज रॉंग. करेक्ट. कित्याक कोताय नादर थिंग इज आतां म्हजें तें एग्जाम्पल दिता. आतां थोडी चिंतूंक आत तें काळें न्हेसता म्हणल्यार हांव ल्हान तावन आमी ऑफकोर्स वी केम फ्रॉम एन एफ्लुएंट फॅमिली ल्हानपण आमी बरें करून न्हेसलां यशंत न्हेसलां. म्हाका आतां एक ट्रेंड आहा वणोन आसतना वणो एक गडे दवरचे सोलून वचूनचे वणून आहा म्हणून मागीर वचून घालचे ते वणू. आतां हांव यशंत न्हेसतां कित्याक कोताय आय हॅव अ हजबंड. हांव आतां म्हजें सोशल वर्क करतना एक पांघरून अशें पुरो करन फाल्यां फंक्शनाक येताना हांव व्हडलें कपाट घालून गेल्यार ही हिपोक्रेट. करेक्ट. म्हज्या सदांचें वस्तूर केशें आहलें तशेंच घालता काजराग्याच्या टायमाक तशेंच घालता. करेक्ट. म्हाका एकल्यान कोणी बरोवन घाल्लें तूं सोशल वर्क करताय काजराक येताना तुवें दवरलो डायमंड नेकलेस घाला. वय हांवें कोणाचें सोरून घालूं ना. करेक्ट. म्हाका दिल्लें म्हणजे गोवाड आसलें घालें. ताका हांवें म्हळें आय वी हॅव टू बॅलन्स एवरीथींग. आय एम नॉट अ नन आय एम इन द वर्ल्ड बट आय एम नॉट ऑफ द वर्ल्ड. म्हाका तें जाय जेत्त म्हूण ना फाल्यां दी जें जाय दिता काल जाय काण दी म्हळ्यार दिता. बट आतां म्हजो न्हवरो हांवें सांगलें बरी न्हवरो यंग तशें घराय बरें जेवण बरें करून नितळ करून दवरतलीं घर सुबीत करून दवरतलीं गो कम्फर्टेबल आसा जी मागीर म्हजें बायलें काम. करेक्ट. म्हाका एक प्राद्री श्रीलंकांतल्यान आयलो ही सेड यू नो वॉट युअर वर्क इज नॉट सरप्रायझींग फॉर मी बट देर इज समथींग सरप्रायझींग म्हणलो. काय फादर म्हळें यू नो वॉट आय हॅव सीन इन श्रीलंका बायल मनशां सोशल वर्कांत आल्यान तांचें घर कितलें गलीज आसता डिसऑर्डर आसता. करेक्ट. तशें पळयता तुजें घर स्पिक आनी स्पॅन. हांवें म्हळें हांवें घर स्पिक आनी स्पॅन दवरना जाल्यार म्हजो घोव म्हाका भायर उडोवंक घा. करेक्ट. अँड आय हॅव टू सी टू माय हाऊस दॅट देर इज गूड फूड ऑन द टेबल माय हजबंड लायक्स टू ईट वेल. करेक्ट. आनी ते
म्हाका एकल्यान एकपटी म्हणलें तुवें मस्त वर्साचें 400 रुपयाची सुंगटां काण गेल्ली. Like that. We have always had. Correct. My grandfather was a big man. My parents were big people. My in-laws were big people. I had a lot of money. So what? तशें आमी don't put on artificially. ओके ताका तांय म्हणचें I am like this only. करेक्ट हांव एक दीस पांघरून वचून आनी एक दीस नाटक लिपस्टीक घालता हांव घालता घालता कोणें म्हणा पाताक म्हणून हांव घालता. सो बट वॉट इज इम्पॉर्टंट इज युअर रिलेशनशीप विथ गॉड. हांव बायलो पुरो शो करन भितर हांव खोटी जाल्यार कालें प्रेजन हांव आनी म्हजो देव कितें सांगता हांव तशें चलता. करेक्ट तशें तुमी सांगता ना म्हाका तुमी सांगलें पळय सोशल वर्का खातीर कोण भायर येता तांचें घर गाणो नासता म्हूण सांगून दॅट इज ट्रू इन अ वे कित्याक हांवें मुस्त जाणां पळयल्यांत सोसायटींत बरी नांवार्दीक मनशां मुस्तू सोसायटीन ताका भायर गेले तशें मुस्तू रेस्पेक्ट आसा सगळ्यांक तांचें नांव बरें आसा पूण घरांत तांचें घर मेळ्ळें म्हणून तशें मात्र न्ही तांचे रिलेशनशिप्स तर फॅमिलीन जाल्यार गोवा बायलेक सोमा आसना भुरग्यांक तांकां दिवंक टायम ना तांची भुरगीं कामाक वेतात सगळ्यांनी भायर वेतात प्रीच करतात देवाचे उतर परगट करचे ब्रदर्स आनी सिस्टर्स म्हूण तांकां आपयतात पूण तांच्या घरांत तांची भुरगीं पळयल्यार आल्या सकट पाडसो त्या भुरग्यांक असतात आवय बापायची उतर देर इट लॉट ऑफ अ प्रॉब्लेम. या व्हेरी ट्रू. ओके सो तुमी तले एक आसतना तुमी सांगलें तें उतर म्हाका बारी बरें जालें कित्याक पयली फॅमिली कित्याक म्हण सांगल्यार वी आर द फॅमिली पीपल. हांव एका वेळा काजर जालां जाल्यार म्हाका म्हज्या कुटुंबाची ड्युटी पयली आसा. ओके हांवें म्हज्या गोवाचें काम करूंक आसा गोवान बायलेचें काम करूंक आसा म्हज्या भुरग्यांक कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक हांवें एका वेळा जल्मा हाडला जाल्यार तांकां बरेंपण दिवचें म्हजी पयली जबाबदारी. व्हेरी ट्रू. सो तुमी तें सांगलें उतर Then I said, see, आता म्हज्या नवऱ्याक I must look good for him. करेक्ट Tomorrow if he goes behind somebody else, he is also human. करेक्ट दुसऱ्या फाटल्यान गेल्यार कोण ब्लेम करूंक हांव न्ही. हांव एक अजेबरी केल्ल्याक सी मस्तू जण कश्टांत आसात तांणी कोणा कडेन वचूंचें. करेक्ट आतां एक पवित्र पाद्रब आसा जाल्यार आनी कोणी सांगल्यार बारी मागण्याचो पाद्र बारी होली प्रिस्ट कितले घंटे मागता म्हणटाना ताजे कडेन कोणीय वेता करेक्ट वैगी. करेक्ट Okay. Now there are nothing like that. So people are going, too very powerful. Oh, powerful. Sakkadi powerful. Amint powerful. Kite ami dawai je angate. So I tell, मागीर कालें जाता पयलें सगळ्यांनी इवन सोशल वर्क सगळ्यांनी स्टार्ट करतना देवाच्या मोगान स्टार्ट करचें. मागीर पयशे पळयतना आनी एक वाट आनी एक रिसीट बूक आनी एक करूंक स्टार्ट करतात. सेम वे विथ स्पिरिच्युअलिटी. आतां ताका एक गिफ्ट मेळ्ळें God gave him a gift of healing. Okay, God gives. Then you start making money with it. Correct. You see money. So I tell people also should know how to behave. Correct. आता एक्झॅक्टली आता तुजे कडेन हांवें कशें बिहेव करचें हांवें बिहेव करीत तुज्या अंदार हातार आंगावेर हात घालयत कांदार हात घालयत. ओके आतां पयलें पाद्री कडेन हांवें वचून पटलून दोन एक किस दिल्यार करेक्ट कित्याक इट्स नॉट रायट. आय मस्ट रिस्पेक्ट हिज हँड्स आर एनॉयंटेड. करेक्ट. सो आय रिमेंबर फादर प्रशांत मारता एकपटी म्हणलो फॅतिमा रिट्रीट हाऊसान तुम्ही लोक आमकां पाड करता तुम्ही आमकां पाद्री बरी ट्रीट करा. Correct. Which I said correct. If you say bless me father, then father is reminded I am for blessing. Correct. So he will bless. Correct. Now when we force them father drink father, we are the ones. Correct. We are the ones. They are human. They need our prayers. Correct. And if not for them, I love the priest. Correct. ते नांत जाल्यार आमकां सॅक्रिमेंट्स घेयात नांत. रायट. ताका आमी वी मस्ट सपोर्ट द प्रिस्ट वी मस्ट हेल्प द प्रिस्ट बिल्डिंग घालूंक न्ही. करेक्ट. Because they are fighting a war with the enemy to bring souls to Jesus. Correct. आमी तांकां आमच्या मागण्यांत आमी तांचे खातीर मागीचे आनी सपोर्ट दिजे हेल्प करीजे तांचे वायट उलोवचें न्ही. करेक्ट. आय एम नॉट फॉर दॅट टू स्पीक अगेन्स्ट देम ऑर एनी बट देर इज अ मिस्टेक समवेअर करेक्ट इट. करेक्ट. आमी मिस्टेक पळोवन दोळे दांपोवन दिशेन पळयल्यार रॉंग. करेक्ट. आमचे मोती घेता जाल्यार हांव मस्त मागता. बट तुवें टॉपीक आडल्याक हांवें उलयल्ली अबावट वोकेशन्स. करेक्ट मॅम. कित्याक एका वेळार फेथ ना दे डोंट वॉन्ट टू गो. करेक्ट. आनी फेथ ना म्हळ्यार द रिजन्स आवय बापेक ना म्हळ्यार तांचे आवय बापेक समा कॅटेगिजम समा सांगूं ना कांय हें कालें युकरिस्ट कालें म्हणून आनी साक्रमेंत कालें जेजू तूं बसता जेजू कितले पातकी जाल्यार बोगसाणें दिता. तूं आतांय पळय खंयच्या पात्रे कडेन वचून विचारल्यार आय फील फस्टोळी कम्युनियन करचें घडत कितले जाणांक कशें कुमसार जाय जी म्हणून गोत्ता म्हण सर. दे डोंट नो.
Correct. स्पेशली द हाय-फाय पीपल, व्हॉट हॅव आय टू से, वॉट टू से, कॅन यू हेल्प मी, ते शेंपर येतात. करेक्ट. मागीर उलटे शिकून दिवचे आसात. रायट. when like I have spoken, homosexuality is a sin to the youth. There was somebody else who came in authority and told me privately, तशें सांगा नाका, कोणें सांगलें तें पताक. So like this, there is wrong teaching also going, रायट. which we have to be prudent. करेक्ट. To be prudent, आमकां देवाचें उतर कळाचें न्ही. करेक्ट. आमी इंतू देवाचें उतर वाचल्यार आमकां सोड बरी समजना. करेक्ट. आमकां कोणें शिकयचें. करेक्ट. तशेंच सेंट पॉल म्हणटा कोणें शिकोवचें, शिकली मनशांनी शिकयचें, नाल्यार आमी कालें कालें चिंता. करेक्ट. आतां आमचे शर्माव पळया मॅम आयताराचे, आतां थोडे पुटी आमच्या बुकांनी शर्माव आसा, कित्याक सुमार कडेन हांवें पळयलां पाद्र्यापांक शर्माव रेडी करून तांकां पुरसत ना, कित्याक उरलीं कामां चड जातात. बूक येतात न्ही आमचे ते बुकांतले वाचून सांगचे शर्माव हांवें पळयल्यात म्हज्या खुद्द दोळ्यांनी. आतां ओके हांव वप्पात अप्रुपाक थोडे फुडें तांकां पुरसत मेळना, इट इज अंडरस्टँडेबल. बट आतां थोडे पद्र्याप आसात बरे शर्माव म्हूण सांगल्यार कालें ओल्ड टेस्टमेंट, कित्याक म्हळ्यार आयतराचे 3 वाचपाक कितें आसा तर ओल्ड टेस्टमेंटांतून एक आमी काण घेता, नव्या म्हळ्यार सांत पावलोच्या पत्रांत जावन तेंच्या नव्या टेस्टमेंटांतले अदर दॅन गॉस्पल ते बुकांतले एक आमी काण घेता आनी गॉस्पल रिडींग काण घेता. एक साम आसता, ही चारय बायबलांतले हे ते एकामेका लिंक जावन आसा. ते कशें लिंक जाला, एका दोळा तें घडीत तें घडलां जाल्यार त्या बायबलांतले ताच्या फाटले बॅकग्रावंड कालें हाचे विशीं आमकां काही सांगिनात. फॉर एक्झाम्पल हांवें आतां बायबलांतले एक इन्सिडेंट कोट करचें जाल्यार राय जेवण करता आसतना तो ताका कोण जेवणाक आपयल्यांत ती ते जेवणाक येनात, पूण जेवणाक तो कोणाक आपयता, मार्गार आल्या सगळे मनशाक आपोवन हाडया म्हणटा आनी येतात. आयिल्ल्या मनशा पैकी एकलो बरें उस्तर घालनासना, रायान ताका आपयना जाल्यार तो तें उस्तर नेसना म्हणल्यार की ताका काण भायर उडयता. आतां चूक रायाचें न्हय गे, हें आमी चिंतचें. बट निज कोणाक बायबल गोत्त आसा, कित्याक हाचे विशीं म्हाका एक्सप्लेनेशन गोत्त आसा, तुमकां गोत्त आसतलें म्हणून हांव म्हणटा, कित्याक तुजी स्मायल म्हाका काल एकल्यान दुबयतोन फोन करून एंत इसारलें. करेक्ट. ओके. एंत इसारलें. येस. सो दॅट्स एक्झॅक्टली वॉट आय एम सेयिंग. वेन वी डू नॉट नो, आमकां कोणी सांगू ना जाल्यार आमी एशेंत वाचल्यार ओ या तुवें सांगल्या बरी रायान कितें उडयलें आपयल्या मागीर वय. करेक्ट. ताचे कडेन उस्तर नासलें कोणा. वॉट इज दॅट गार्मेंट? करेक्ट. वी डोंट हॅव द अंडरस्टँडिंग वेर इट इज रिटन, what is that garment. Correct. In everything there is connection. Correct. The Bible is so rich. Correct. But there are people in the thing only who say it's a myth. It's outdated. Correct. Okay, now we'll forget about that part of it. Yeah, but I'm saying example. negative things we'll forget about it. What I'm saying is what change we can bring is important. Yeah, that's what. आणि एकल्यान दोघांनी priest, religious, lay people, we have to get together and bring the change. Correct. ते एकल्या कडेन जावची गजाल न्ही. कित्याक म्हूण सांगल्यार हांव थोड्या दिसां आदीं आमच्या पाद्रापा कडेन उलोवन आसलें, आमच्या तिगजेचे पाद्राप मिसलप आमकां मेळटात. तशें पोरां उलोवन आसतना आमचो पाद्राप म्हाका म्हणलो आमकां ह्या सिजनांत आतां एक 50 इन्विटेशन आयल्यांत, पूण म्हाका खंयच्या फंक्शनाक वचोंक नाका, पूण आमी लोकांनी इतले वत्ताय कर आमकां इतले किरकिरे करतात गे, आमकां जेवणाक तुमी येजेत म्हणून वत्ताय करतात, गेल्ल्या कडेन आमकां खावयतात पियेवयतात, आमकां वचोंक नाका. ह्या लोकांक कोणें समजावचें म्हणा लागला. फादर तुमी वचून नजो न्ही, वचून आसतना जायना पळय थोडे पुटी म्हण सांगल्यार इतले येवन आमकां इतले चोरे करतात की फादर तुमी येजे, तुमी आमचे फिरगजेत आसून कुटुंबाक तुमी भेट दिना तशें पुरो म्हूण सांगून सांगतात. तशें तुमची एक अभिप्राय हांवें विचारचें जाल्यार मॅम आमच्या फंक्शनांनी आतां इगर्जेंत ओके मीस बेडीचे रेस्पेक्ट करयेचे कुंगार दिवंक आमकां पाद्रापांनी परत जाय, पूण हॉलांक थोडे फुडें पाद्रापाक आपण काजराच्या सक्रामेंत म्हळ्यार काजराच्या फंक्शना वेळार पाद्रापातावन टोस्ट दिवाला वयतात. ते निजोन करचें तुमच्या प्रमाणे तुमी ह्या विशयात एक अभिप्राय विचारचे जाल्यार ते सोमांगी तांकां आपोवची गरज आसा गे पाद्रापा फंक्शनाक तुमी काले म्हणटात. हांवें म्हणचें जाल्यार इट इज अप टू द प्रिस्ट, तांचे रुटीन पार्ट जाता फर्स्ट, आनी एक क्लोज फॅमिली मेंबर जाल्यार वसाचेच पडटा. वय. ओके. बट सकाळाक वसाचें म्हणून गरज ना, आनी कोणी लागीं आसा म्हणून वचोवचें गरज ना. कित्याक गोताय एकल्याक गेल्यार हाऊ कॅन यू से नो टू अनदर. करेक्ट. सो बेटर दे नॉट गो ओनली. करेक्ट. न्ही लोक आपयता मॅम तांकां लोकांक फस्ट लोकांची मिस्टेक ही आसा. लायक हांवें सांगलें न्ही आमी तांकां पाद्र्या बाबरी रिस्पेक्ट दिवचे, पाद्र्या बाबरी ते पवित्र होली बरी दवरिजे, आमच्या थंय आपोवन आमचे ना आटा पुरो करतना तांकां अनकम्फर्टेबल करून वचो आमी. करेक्ट. सो आय फील वी कॅन ऑलवेज इन्फॉर्म देम एंड टेल देम फादर
म्हळ्यार म्हणजे दुयेचे काजार आसा, प्लीज प्रे, प्लीज युअर ब्लेसिंग इज रिक्वायर्ड, करेक्ट and they are coming for the nuptial, they will bless. करेक्ट That is more than enough. करेक्ट तांकां तें आपोवन बिकॉज ही इज क्लोज टू मी ताका अनकम्फर्टेबल केल्यार I don't appreciate that. करेक्ट कित्याक म्हणून आमच्या फंक्शनाक कित्याक म्हणून आमचें रोशन बेल्डमंट ह्युमॅनिटीज तुका दाळे सांगून आसता पाद्र्यापांनी फंक्शनाक येवन ते मागणे करना आतां काजराचे सक्रामेंत म्हळ्यार काजराचे आमी फंक्शन करता आसतना थोडे पटी टोस्ट दिवंक शर्मावार कशें पाद्रापाचे शर्मावती सांगून असतात काजरे जिवीत म्हळ्यार काले मोग कितें ते पुरो ते सांगतात पुरतून टोस्ट दिवंक एका ह्या जागा करना ते आपोवन टोस्ट दिवचे आनी पुरो कित्याक म्हळ्यार हांव एमसी आनी पुरो करता फंक्शनाक म्हणटा आसतना एक जाल्ली गजाल म्हज्या सांगाता हांव खंयची फिरगच कालें कितें सांगितलें पाद्राप कोण म्हणून कळटा पूण हांव जे फंक्शनाक गेल्लें रोसाचें फंक्शन पाद्रापाक तांणी आपयलो पाद्राप येताना कसोय लेट आयलो मग मागणे आनी पुरो लंब ताणें शर्मावन दिलो वासाप फसले शर्मावन दिलो आनी पुरो लास्टाक एक कण तेलसी भेटयलो ताणें आतां त्या रोसाच्या फंक्शनाक ताची गरज म्हणून म्हाका बोगाना कित्याक काजार एक फंक्शन घरान जाता म्हणटा आसतना सगळें मागणें म्हणून त्या बऱ्या काळजान तें सगळें सांगता म्हणून आतां लेट जाता त्या फंक्शनाक रोसाचें फंक्शन म्हळ्यार कशें लांब रोस पुसूंक आनी पुरो म्हणटाना तें येवन एक कण मागणें पुरो भेटोवन तो एक करचें तरी गरज आसली गी म्हणून म्हाका भोगता तशें म्हणटा आसतना थोडे पुटी हांव चिंता थोडे कडेन आनेक जाल्ले इन्सिडेंट कालेंगे म्हणून सांगल्यार पाद्रापान आपोवना म्हणल्या खातीर म्हळ्यार तांणी घरच्यान ताका आपोवना म्हणल्यार आपणाक सकट फंक्शनाक येवंक जाय म्हूण थोडे पाद्रापांनी येवचें आसता सो ह्या जाकांनी अलें करतना आमचे लोक थोडे पटी क्वेश्चन विचारता पूण क्वेश्चन विचारले कडेन कान जाता गे म्हणून सांगल्यार क्वेश्चन विचारलो मनीस थोडे पटी पाड म्हणून बघता म्हळ्यार आमकां शिकयलां काले ह्या जग म्हळ्यार मागलेलो ताका आमी सवालां विचारूंक ना म्हणून सो हाचे विशयान तुमी केला म्हणून आमी सवालां विचारी की विचारूं नजो तुमी काले म्हणटात Publicly, that's why I'm let's not talk about the negative. Publicly, I don't think we should talk. करेक्ट Even the Bible teaches us, go and tell the person directly. करेक्ट So I have that habit. I'll tell the person directly. And हांव intention expect करता म्हजी चूक जाल्यार सगळ्यांक वचून सांगा नाका म्हाका येवन सांग करेक्ट तें जाल्यार म्हाका बोगाना सेम वे आमकां कालें जाता तशें दुसऱ्यांक पळयच्या आमी न्ही करेक्ट पाद्रापान चूक केलें जाल्यार वचून सिदा ताचे तो राग दवरल्यार व्हडणी फादर तुमी तशें केलें तें रॉंग फादर अशें जालें तशें जालें तुमी करूं नजो तें फादर करेक्ट म्हणल्यार त्या मोमेंटाक तो राग आयल्यार मागीर तो चिंतूंगा करेक्ट ताणें म्हणलें करेक्ट वय आमच्या तशें लोकांचे चूक कालेंगे म्हणून फाटल्यान सांगल्यार उलोवचें. पाठ करता पार्टे वेळार एक 2 पेगां घाल्या उपरांत आमी उलोवचे टॉपिक पाद्रे आनी माद्रे विशयान आमी उलयता तशें करचें बरें डायरेक्ट तांचे कडेन वचून उलोवचें बरें म्हणून तुमी सांगता वय वय ओके गँग आनी ग्रुपान न्ही दे फील इंटिमिडेटेड करेक्ट सो वी शूड 1 to 1 पर्सनली वय तशें मॅम तुमचे आज आमी मस्त बरें शिकले हांव तशें आमी तशें म्हणटा आसतना तुमी आतां वायट डावट्स तुमी संस्थो केला आतां तुमी सांगता आसतना मोदें म्हाका सांगलें आतां थोडे पुटी संस्थे आमी करता एका बऱ्या उद्देशान करता वय बट थोडे पुटी कान जाता थोडे पुटी पयशे येता आसतना आमी बांकडी वाड धरची चान्स आसता म्हणून आनी तले मस्त घडीत घडल्यान आतां वायट डाव संस्थे येता न्ही तुमी मस्त जाणांक ते आपयतात म्हळ्यार तुमी आपोवन हाडटात तांकां तुमी बरें खाण दितात बऱ्या तरान पळोवन खाण घेतात तुमचें तें म्हळ्यार व्हडलें घर सोमेत जालां आतां हाचे तावन म्हळ्यार आतां थोडे पुटी थोड्याचे फॅमिलीज मेळटात पाटी तल्यांक तुमी दांडणी दितात सो तल्या वेळार तांची रिएक्शन कशें आसता लायक when they reunite with the family how is the तें ताकाच आमी पर्सनली करचें रियुनिफिकेशन एक्चुअली हांगा बॉम्बे एक संस्थो आसा तांणी आमकां विचारलां 10-12 जाणांक आमी हें करता म्हणून बट आमकां द जॉय इज आमी एक पर्सनल आसता न्ही एज अ पर्सनल फ्रेंड तशें सोदून तांचें घर मेळटाना आतां 14 years 15 years तांकां तांचे फॅमिली मेंबर मेल्या बरी 449 आमी तशें पर्सनली युनायट केलां 449 families आनी ओवर 1600 आमी मार्गा वयलीं हाडनस हें केलां ओके दॅट इज ऑल हीज ब्लेसिंग अँड हीज वर्क ओके मॅम तशें म्हणटा आसतना तुमी व्हडांक आनी पुरो हाडटात म्हाका हांवें गोत्ता आसा ल्हान भुरग्यांक तुमी काण घेता गोत्ता आसा पूण हांगासर काही म्हणी ल्हान बाळशी तशी तुमी रेस्क्यू केल्ले काले आसात गे वा तल्या बाळशांक तुमी एडॉप्शनाक कशें दिल्लें कालें आमकां एडॉप्शन दिवंक आमकां परमिशन ना ओके बट गुरुवार जाल्ली आमकां मस्त मेळ्ळ्यांत मार्गार रेप जावन गुरुवार जाल्ली नाल्यार बॉयफ्रेंड कालेंगी जावन आमी जीव काडूंक एक सोडिना एबॉर्शनाइज एक स्पेशल केस आमकां मार्गार रेप जावन मार्गार भोंवन हाडलें तशें आमी रातीक जेवणा वणटाना तें मेळ्ळें ताका 5 months प्रेग्नंट आनी आमी हॉस्पिटलाक व्हरतना तुमी भुरगीं काडीचे म्हण जालें कित्याक आवय मानसीक ताका एफेक्ट जाता म्हणून हांवें म्हळें मानसीक जावन दी हांव कॅथलीक इट्स अ सीन फॉर अस आमकां पताक तें सो लेट इट बी तूं म्हणालो डॉक्टर म्हणालो ताका इफेक्ट जावंका वकात व्हडणी एफेक्ट जाल्यार व्हडणी म्हळें हांव पळयतां ताका म्हणून तशें चेडूं भुरगीं जल्मालें ते आनी कितें आसा आतां 6वे क्लासींत
तशें मेळटात. आतां आनीक एकलो आसा आमचो ताजे आवय अशीच तो आतां डिग्री जावन आतां MBA करूंक भायर सरला. तोय वायट हावजान जल्मालो आनी हुशार भुरगो. आनी आतां तो हें केलें, वी वॉन्ट हिम टू बी अ KAS ऑफिसर, ओके एटलीस्ट वन ऑफिसर फ्रॉम वायट हावस. आमचे कडेन एटलीस्ट 100 + 160-70 people my children might have educated and gone. ओके काजार करून दिल्यांत, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून दिलां पुरा. बट कोणीक पाटीक उनात. तसो एकलो आमचो पयलो जल्मालो तो KS ऑफिसर जाय जाल्यार बारी एक प्राऊड हांवें सांगलां ताका. ताकाय मस्त इंट्रस्ट आहा मॅडमाक एक काले म्हणे आमी कर्ण पाटी दाखयचे म्हण सांगून. ओके आतां मॅम आमी सांगता तुमी सांगलें आतां भुरगीं तुमी अशें जल्माता आतां म्हण सांगून थोडे फावटी कान जाता आतां रेप केस जावं दी वा अशें अलेप्र इलिगल केस अशें जाता आसतना ते जल्माल्या भुरग्यांक थोडे फावटी आवय दोन काण घेना, म्हणजे आवय पाटी फॅमिलीक वेता पूण ती जल्मालीं भुरगीं आसतात ती तुमी मागीर म्हळ्यार सांगचे जाल्यार कालें करता त्या भुरग्यांक. सी आमी पयलें अशें केलां, कोण रिस्पॉन्सिबल तो बरो जाल्यार तांकां उलोवन ओट्टूक घालून काजार करता. भुरग्यांक तर नाका जाल्यार अप टू देम, आमी तें एनकरेज करना. ओके तूं आवय जाल्ल्यान तुवें पळोवचें तशें आमचे कडेन आहलीं, ओके दोगां आहलीं, दोगांकी चेरके आहले, पळोवंक आमी पळयलां तांकां. मागीर लेटर ऑन द पेरंट्स एक्सेप्टेड देम. ओके मागीर तांणी भुरग्याक कालें गेलां म्हाका गुंतूना. ओके तशें आमी वी एनकरेज देम टू लूक आफ्टर. ओके तशें म्हळ्यार तुमी एडॉप्शनाच्या हातून पूण आतां कित्याक म्हूण आमी विचारता म्हूण सांगल्यार ह्या दिसांनी आतां थोडीं मनशां तांकां भुरगीं जायना, नॅचरल रिती तांकां कन्सीव जावंक जायना, इम्पॉसिबल म्हण आसल्या सिट्युएशनां थोडे फावटी एडॉप्ट करूंक म्हूण सांगून ट्राय करतात. आतां ह्या एडॉप्शना विशयांत तुमी सांगचें जाल्यार हें कशें वर्क जाता, म्हळ्यार तुमकां तेच्या विशयांत म्हळ्यार एडॉप्शन कशें सोमांगी सूख गी वा तुमचे एक पर्सनल अभिप्राय आनी तूं म्हूण सांगल्यार हांव लिगल तें प्रकार हांगा जायना, तुमचे पर्सनल एक ओपिनियन हांवें विचारचें जाल्यार ताचे विशीं तुमी कितें सांगतात? सी पर्सनली आय एम स्पीकिंग, दीस इज हे मुजे व्यू. ओके ओके तुमचे व्यू पॉयंट. आतां कोणी डस्टबिनांत आसा तेशे आसा, नाल्यार नेबराचे भुरगे, नाल्यार कामाचे भुरगे, तांकां येना ताका एडॉप्ट म्हळ्यार लिगली न्हय, एडॉप्ट केल्ल्या बरी, ताका पुरो हेल्प दिल्यार दॅट इज लायक लुकींग आफ्टर. करेक्ट. मागीर आनी एक जाता कालें भुरगे ना म्हणूनच लोक वॉट टू से दे लूक डावन ऑन देम म्हणल्याक भुरगे जाय भुरगे जाय भुरगे जाय जाल्यार इट इज रॉंग. सगळ्यांक भुरगे जाय, दॅट इज देर. करेक्ट. बट आय एम सेंग आनी एक म्हजे एक्सपिरियन्स आनी सांगचें, आमी ते भुरग्यांक केशें कन्सीव जालां म्हणून आमकां गोत्तूना. रेप जाल्लें गी ते मोगार पडोवन गुरवार जाल्लें गी तें डिफरन्स आसा भुरगें. करेक्ट. भुरग्याचे बिहेवियरान 100% आसा. करेक्ट. आतां आमचे कडेन ताल्लीं भुरगीं रेप जावन जाल्ले जाल्यार तीं भुरगीं दुसऱ्यांत टायप जातात. मागीर पयलें समजतात, मागीर मागीर पुरा भायर येतात, तांचे पुरो भितर आहले आवयचे आहले पुरा रेप जाताना काले जाल्यार पुरो दॅट लस्ट एवरीथींग वील कम. ते ट्रॉमा तांचे उरता. तें जालां ते आवय बापेक करूं पळोवंक जाता गी. करेक्ट. नो बडी वील गेट अ परफेक्ट बेबी. करेक्ट. ओके ताका काले नाल्यार काले प्रॉब्लम आसा अनलेस इट्स अ लव बेबी. करेक्ट. आतां आमचे कडेन आनी एक भुरगीं आसा, तें भुरगें एशेंच 2 दिसां मागीर हांगा कामलायटाचे हातूंत ते गोवांत भायर दवरलें कोणें सुबेज चेडूं. तें 9th स्टँडर्ड अशें शिकलें, मागीर फेल इन लव विथ सम मुस्लीम एंड शी वेंट thing, but we don't know how she was conceived by the mother. Correct. So I advise देवाक असाध्य आहलें खंयचें ना. आतां म्हाका बिलकुल जायना म्हणल्यार मागीर देवान दिलें. सो आय एम अ प्रॉफिट टू टेल पीपल डोंट वरी. करेक्ट. भुरगें जावना जाल्यार देवाचें कालेंगी प्लॅन आसा. करेक्ट. बिकॉज इवन दॅट person who is not with the child is a prophet to tell the world you have no right to kill a baby. Correct. Life is given by God. Correct. देवान दिवचे तें जीव. देवान दिवना जाल्यार म्हाका ते विटनेस करूंक. करेक्ट. डोंट किल. करेक्ट. See, I want, I am not having. करेक्ट. Like a prophet. So same हांव सांगचें, देवाक असाध्य आहलें कांय ना. आनी पवित्र पुस्तक सांगता न्ही, एवरीथींग गॉड वर्क्स फॉर गुड. म्हाका भुरगें ना जाल्यार देवाचे कालेंगी मांडा ओळा तांतूं. I must accept it and think. मागीर म्हाका कोणी भुरगें हाडून दिल्यार अळे तूं पळयताय येस, then it's fine. Okay. बट इफ यू रन आफ्टर आय एम म्हजें पर्सनल ओपिनियन ताज्या फाटल्यान वचून मागीर पयल्या पळोवंक जायना जाल्यार भुरगें हट करता, भुरगें कांय कंट्रोल करूंक जायना. फायनली म्हाकाच एक्सपिरियन्स आहा, म्हाकाच पर्सनल एक्सपिरियन्स आहा.
तर फायनली तुजें भुरगें न्हय तें तुजें भुरगें जाल्यार तुका तुवें एडॉप्ट केल्लें कितलें जाल्यार दॅट ब्लड कनेक्शन इज नॉट देर ओके सो यू विल गेट इरिटेटेड. करेक्ट. ओके मॅम, तुम्ही आता उलयतना सांगले आता थोडे पोटी रेप जाता आणि थोडे पोटी काम जाता म्हणून प्री मॅरिटल सेक्स म्हणून सांगल्यार अनैतिक संबंध दवरून अलिपुरा करतात. आता जाल्यार आता एक ट्रेंड आमच्या मध्ये आमच्या युथामध्ये एक आसा की कितें म्हणून सांगल्यार काजारा पयलें आता ओपन सेक्स म्हळ्यार कोणाय पार्टनरा ओट्टो कन्सेंशुअल दोगां मध्ये एखाद्या वेळार ओप्पिगे आसा जाल्यार तो फिजिकल संबंध काले घडता ते सूख न्हय म्हणलं तरी एक चिंताप आसा. सो हाचे विशयांत म्हळ्यार एका देवाच्या उतराचेर आमी पाती येतो. आमी एक कॅथोलीक आमकां आमचे वॅल्यूज म्हणून आसा. आमकां पवित्र भाशेक कित्याक प्री मॅरिटल सेक्स जावन दी मल्टिपल सेक्स पार्टनर्स आसो नो जो म्हणलें आसा पूण थोडे पोटी आमच्या युथान तें कन्सेंशुअल सेक्स इज ओके म्हणलं तरी एक मेंटॅलिटी आसा. हाचे विशयान तुमी कालें सांगूंक कशें येतात मॅम आमच्या लोकांक? यूथांकी गोत्ता तें रॉंग नाल्यार तें पब्लिकली करतात न्हय. आनी एक लज ना युथांक आतां कितलें पार्टनर चेंज केल्यारय दे विल बोस्ट how many people they are sleeping with, which is a very very bad trend. And as we know kitli jana live in relationship tanka kazar jaवंक naka tanka burgi naka आणि all this is Satan's work. ताका हांवें म्हणलें भद्री माद्री आमी ಒಟ್ಟುಕ್ मेळून we have to revive our values, our faith. नाल्यार आमची समोर I don't know what you call it, it will be destroyed. आणि प्रीमॅरिटल सेक्स वी नो इट इज रॉंग. तर कपल सांग तुम्ही पळया ती काजार जावन मागीर हॅप्पी उरतात गी? बिलकुल ना, बिलकुल ना. कित्याक गोताय ऑलरेडी दे हॅव एन्जॉयड वॉट इज टू बी शेअर्ड ऑन द फर्स्ट नाईट. सो इट इज नथिंग न्यू. मागीर इफ यू हॅव चेंज्ड पार्टनर्स मागीर चेंज करूंक तो स्पिरीट बिकॉज पवित्र पुस्तक सांगता न्ही द टू बिकम वन. So can you take a body of a prostitute and your body and join it one? You become one म्हणून Bible सांगता. So whomever you are sleeping with, कोलो स्पिरीट ताचे गड्या तुम्ही दोगांय एक जाल्यात. दॅट स्पिरीट तुका स्पिरीट ऑफ लस्ट आला तो स्पिरीट ऑफ लस्ट your partner also got. So like that. That's why Jesus said no, two become one. So it is wrong. Any 100% it is wrong. And this they will only realize if they know it is wrong. They think it is a trend. Aslari onni devna deva aslari asondi mun dek faith gela. See, once you lose faith मागीर तूं खंयचेंय केल्यार जाता न्ही. म्हळ्यार तुका तें सूख खंयचें समा खंयचें म्हणजे डिस्क्रिशन तें ना जाल्यार. आनी पळय युथांक खंयच्या होली थिंग्साक येवंक नाका. गेल्लोच तूं यूथ येता. आतां ICYM गी कालें जाल्यार तोच कोलो यूथ तितलेच येता. One section of society doesn't come for anything. Neither do the parents send them. They don't want to come also because they will come to know what is right, what is wrong. So once you tell me, then the conscience will prick. No. So better not know. Ignorance is bliss. That is also there. आणि मॅम आनीक तुमी सांगतना सांगलें थोडे पुटी आतां काजारी जिवितांत भुरगीं जावचे देणें आसा देवान तांकां दिलां पूण आतांचे ट्रेंड कालें म्हणजे कितें म्हणल्यार पाप साहेबांनी ह्याच्या विशयान सांगलां पेटे माजराचे पेरेंट्स जावचे डॉग पेरेंट्स वा कॅट पेरेंट्स वा दुसरे कले पेरेंट्स म्हणल्यार तले आसता. सो हाचे विशयान तुमी कालें सांगूंक कशें येतात मॅम? वॉट डू यू मीन बाय दॅट? म्हळ्यार कान जाता आतां थोड्यांक आतां भुरगीं देवाचें तांकां देणें आसा बट दे डू नॉट वॉन्ट टू हॅव किड्स म्हळ्यार कान जाता म्हणल्यार पेटे माजरांक सुलाभ न्हय हँडल करी येता तांकां बागील घालें पूण भुरगीं म्हळ्यार एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भुरगीं नाकात म्हळ्यार जाल्यार एक आसता गॉड पेरेंट्स कॅट पेरेंट्स तले आसतात. तल्यांक तुमी कालें सांगूंक कशें येतात मॅम? हाऊ इम्पॉर्टंट किड्स आर इन मॅरिड लाईफ इफ एट ऑल गॉड इज ब्लेस्ड यू विथ दिस वन? सी गॉड हॅज ब्लेस्ड दॅट इज वाय ही मेड एडम एंड ईव. कित्याक ताणें सांगलें वसा आनी बरा कितें गो आमी होली फॅमिली थाव. इफ वी आर अ फॅमिली ऑफ प्रेयर वी हॅव गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग गुड सिटिझन्स इन टू द वर्ल्ड. आमी बरीं भुरगीं संवसाराक दिजे. आमी बरीं आसल्यार आमची भुरगीं बरीं जातात. ओके. आतां सगळ्यांक एन्जॉयमेंट एक हें जालां. भुरगीं आसल्यार सॅक्रिफायस भुरगीं आसल्यार कर्स पेट्या कितलो कर्स केल्यार व्हड न्ही. आनी हांवें हें पळयलां आमी जेवणां वांटटाना म्हाका पेटे माजराचे बारी मोग बट आय वॅल्यू ह्युमन बींग मोर दॅन पेटे माजरां. आतां हें वायट डॉजाक आयल्यार 7 पेटे आहात आनी माजरां आसात सुकणीं आसात पूर आसा. आय लव बर्ड्स एंड एवरीथींग बट हांवें पळयलां
लोकांनी रातीक येवनचे बिस्किट्स पुराण हाय स्वीट हार्ट हाय डार्लिंग आलो मग ताका बिस्किट दिवन थंय तेगलो मनीस न्हिदला ते पोटाक नासतना लायक अ स्केलिटन आस्ती पंजरा न्हिदला ते ताका ताका डार्लिंग म्हणचे नाका ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತೆಗಿತೀರಾ ಖಾಲಿ ಮಣಿ ದಿವ್ಯತ್ನೆ ತಾಜ್ಜೆಲಾಗಿ ಪೆಟ್ಟೋ ಬಸ್ಲು ಹಲೋ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಐ ಬೇಬಿ ताका बिस्किट दिले ताका तर म्हणलें मुनशें म्हणून आतां इतलीं जाणां आसात पेट्याक खरा आय एम नॉट अगेन्स्ट रांदून पेट्याक तांकां एवॉर्ड्स मेळटात दे एप्रिशिएट इट एंड ऑल दॅट एंड पीपल आर व्हेरी एप्रिशिएटिव्ह अबाउट एनिमल्स करेक्ट सी इट्स अ ट्रेंड सी सैतान लो एक वर्स जाल्यार मोबायल हाडला कितली कुटमा कुटकी जाली कितलीं भुरगीं नापास जालीं कितलीं भुरगीं स्विसायड जालीं कितलीं भुरगीं मेलीं तातूंत मोबायलांत करेक्ट मोबायल एक evil but we can use it for good also करेक्ट in the same way animals are good God's creation करेक्ट huh? नेचर but you don't have children because your dog is easy तो कल 8 वर्सां वाचता मागीर मरता मागीर जाय जाल्यार आनी एकाडी येत नाल्यार नाका करेक्ट easy life selfishness marriage is what sacrifice करेक्ट marriage is खंयचेय no marriage is a bed of roses करेक्ट king and queen also have their problems. So nobody wants that. That's why they don't want a marriage. Correct. आमची भुरगीं बँगलोर वचून लिव इन करेक्ट घरा येताना लायक मदर मेरी हॅज गॉन लायक मदर मेरी दे कम बॅक होम करेक्ट काल पुरो केलां ते दोन ते गोत्तना वय आणि अनेक पूण सांगता ना मॅम तुम्ही सांगले आता पेटे माजरांक खावोवचे स्ट्रीट डॉग्सांक खावोवचे आनी पुरा म्हणून कित्याक म्हणल्यार हांव वामनजुरांत रावता आमकां लागीं पाच्च्या नाडी आसा ते हांवें एक दीस म्हज्या भुरग्यांक हांव इस्कॉला कापून व्हरतना हांवें लाग केल्ले एक दीस म्हणल्यार भुरग्यांक इल्लेशें बेतान इल्लें मायंड इल्लें हें जावन दी म्हणल्या खातीर एक दीस हांवें लाग केले कितले पेट्याक 100 वरनी चड पेटे म्हाका पाच्च्या नाडींतल्यान बोंदेला म्हणचे मेळ्ळे आतां काल दिता म्हणून सांगल्यार मार्गांनी पाट्यांक स्ट्रीट डॉगांक मारूंक ना तांकां धर न्हून ऑपरेशन करूंक ना तले प्रमाणात आमचे प्राणी दया संघाचे आमचे येयले पुरो आसात जाल्ल्यान आतां त्यात पेट्यां धर्मान वा त्या माजरा स्ट्रीट एनिमल्सा धर्मान कितली ऍक्सिडेंट जावन आसा कित्याक टू व्हिलर येताना धांवडावन हाडटात अलें पुरा करतात देखून ह्या मुखांत हांवें लोकां कडेन म्हणचें कितें गे म्हूण सांगल्यार बुकेल्ल्यांक खाण दिया ना म्हूण सांगिना पूण त्या पेट्या माजरांक लेका वर्ते चड घालन तांचे तो पब्लिकाक कितले प्रॉब्लेम जावन आसा ते करनाकात म्हूण सांगून हांव ह्या मुखांत हांव सांगूंक अशें येता तुमी काले म्हणटात मॅम ओके Yeah, I mean, if an animal is hungry, you can give it to eat. कालें घेता ताका एक बूक आसा न्ही वय बूक आसा मनजात वय करेक्ट बूक मात ताका ऑल्टरनेटीव कालें करीजे इधर ऑपरेशन करीजे नाल्यार एक शेल्टर बांदीजे आनी पुरा मार्गा वयले पेटे पुरो तांतू घालीजे वय आनी ते एक गडे जेवण घालीजे करेक्ट गव्हर्मेंट शूड टेक ऑल दीस एनिमल ट्रस्ट पीपल शूड डू दॅट ओके तशें मार्गार सोडून उरल्यांक उपाद्र जावचे बरें आनी केल्यार दॅट इज ऑल्सो नॉट रायट म्हळ्यार एक पेटो एक घर सांबाळटा आय मीन सांबाळटा न्ही कालें रक्षण राखतात आनी माजार उंदीर म्हणून धरता ओके त्यांनी तांचे सेवा दितात आमी तांकां एबॅन्डन करचे न्ही आतां पोटाचे बुकेक आयला ताका कालें गावंक दिल्यार नो प्रॉब्लेम आय एम नॉट आय लव एनिमल्स बट आय एम सेईंग इज स्ट्रे जाताना तांकां कापात करतना तांकां राग येता ताजे मागीर तांकां हार्मोन्साचे प्रॉब्लेम जाताना साबोंक वेतात आनी हिटर येताना कालें पुरो जाता भुरग्यांक धांवडोवन व्हरचें सडनली तशें पुरा ताकात एक शेल्टर आसा जे ओके मेळ्ळे पेटे पुरा तेंत घालीचे ओके पूण आतां कालें करतात म्हणटा थोडे पुटी हे एनिमल शेल्टराचे मनीस जाल्यार थोडे पुटी आमी फोन करना पयल्यार येवन आपोवन व्हरना कित्याक आमच्या वामनजुरांत मस्तू पेटे सगळ्यांनी कित्याक तांकां एक खावंक मेळटा त्या डंपिंग यार्डा कडेन पुरा तशें प्रॉब्लेम जावन आसा तर मॅम आमी आज सोसायटीच्या मस्त इश्यू विशयांत आमी उलयल्या सो तुमकां आमी आतां सदां 1 घंट्यांत आमी आमच्या समर्थेंत आमच्या सोसायटींत तशेंच आमच्या समाजीन जावंचे सुमार इश्यू विशयांत तुमचे अभिप्राय तुमी सांगले देवाचे उतरा विशयान तुमी सांगले आतां इतलें पुरत आसतना हांवें आतां येवचें जाल्यार तुमचें सेकंड रिलॅप्स ऑफ कॅन्सर तुमचो एक एपिसोड 2010 तुमचो ते तुमी गूण जातात सेकंड एपिसोड तुमचे कॅन्सर असो ताचे विशयान दिल्ले आमच्या प्रेक्षकांक सांगचें जाल्यार वय आनी आमी काल म्हणटा न्ही आमकां तेय मेळटा एक्चुली म्हाका फर्स्ट टायम कॅन्सर पुरो जाल्या मागीर हांवें जेजू कडेन सांगलें म्हळ्यार तुवें म्हाका अजाप जावन एक भुरगें दिलां ताका हांवें काजार करीजे सेटल करीजे इतलें मानसीक मार्गा वयली निर्गती लोक आसा तातला 100 आनी 120 आली तशें हांवें म्हळें म्हाका तांकां एक परमनंट घर बांदूंक एक तुवें 2 कामां करचे मिसर म्हाका आपयनाका आपयल्यार हांव येना म्हळें
ओके. आणि तेंत हांवें फावंडेशन घालतना जज जाले आनी कमिशनर आनी पुरा MLA पुरा सगळ्यां मुखार म्हळें हांव एक पयसो नासतना फावंडेशन घालता ह्या प्रोजेक्टाक. म्हज्या देवा कडेन पत्ते न्ही म्हळ्यार हांवें देवाक सांगलां हांव आपय नाका हांव येना. 2010 बरोवंक घाली, 2017 आमी फावंडेशन घालें आनी तितलें म्हणून सोडलें. बिल्डींग जालें, आरामसे बिल्डींग जालें. 2019 इनॉग्रेशन जालें. दुवेक 2021 काजार जालें. आतां 2 भुरगीं, एक भुरगें जालें. आनी 2022 हांवें चिंतलें पुरा काम दोनी कामां जालीं, आतां आपयल्यार कालें करचें म्हणून. तेन्ना म्हज्या एक फ्रेंडान सांगलें वचनाका डोंट बी इन अ हरी म्हणालें. हांवें म्हळें हांव हरीन ना, मात आपयल्यार हांवें हें कंडिशन मात दिल्लें न्ही, आतां आपयल्यार कालें करचें म्हणून. मागीर तितलें म्हणटना हांवें एक सांगूंक अशें येता. फादर जोसफ विडाटू म्हूण आयिल्लो कुलशेकर, तो कोरोनाच्या टायमार हांगा खंय UK तावन एडोरेशन करतालो. एक्चुली म्हाका एक फेंगटान एक सिस्ट आहलें, केदेंय पेंगटाची दूख आहली. ते सिस्टर पळयतना 99.9% बेनांग म्हणून जाल्लें आनी एक टेस्ट MRI पुरा जालें, सोडलें. मागीर 2020 परत्यान करतना 2 आली. तो डाक्टर म्हणालो हें कालें म्हणून सांगूंक जायना, मेलिग्नंट गी बेनांग सांगूंक जायना, तुजे डाक्टर कालें म्हणटा. काडलें भितर घालें, कोरोना आहलें न्ही, जेवणा वांटोवंक गेली. मागीर 2022 एंडाक कोणें म्हणलें काल तुजे पाद्राबान तुजें नांव आपयलें. हांवें म्हणलें म्हजें नांव काल्याक आपयता म्हळ्यार हांव एटेंड करना. आमकां डेली आराधन आसा, व्हायट हावजान सद्दां आराधना सद्दां मीस आसा, हांव एटेंड करना. मागीर 4-5 जाणांनी फोन केलो काल तुजें नांव आपयलें म्हणून. मागीर एकल्यान रेकॉर्डिंग धाडलें, म्हाका तें आयकलें. मागीर तो क्लियरली म्हणटा आराधन करतना, कोरीन द लॉर्ड इज फॉरगिविंग यू. God has seen all the hard work you do for him and you are healed of your cancer. You are healed of your cancer and God is strengthening you. हांवें सांगलें हे हांव न्हयत न्ही, कित्याक गोताय म्हजें कॅन्सर 2010 जेजून गूण केला, आतां कित्याक सांगता तूं सांगाना तशें म्हळें. हें हांव न्ही. त्या दिला आमचो मॅनेजर जराडान म्हळें आंटी तुजे पेंगटान एक गुळी आहा न्ही, ती कॅन्सर आहली कोणा, ती गूण जाली म्हणून. तशें म्हणटना पांय सुजूंक स्टार्ट जालो. पळया कळलें म्हणून. पळोवंक येतना कळलें 4th स्टेज बोन कॅन्सर. म्हज्या ताई बोनांत, म्हज्या हिप्पांत, म्हज्या पाटीच्या कणांत 3 जाग्यान, म्हज्या 6th रिब्बान प्युबिक बोन्सान पुरा स्प्रेड जाला. डाक्टर म्हणालो 3 म्हयन्यांत 48 months वाचता म्हणून. हांवें सांगलें डॉक्टराक हांव किमो काण घेना, म्हज्या कामां पुरा जालीं, देवा पिता जाल्यार हांव येता, मात म्हाका हे किमो बरो नाका म्हळें. सो मागीर कालें पळयतना जायत आमी हार्मोन इंजेक्शन दिता म्हळें. हार्मोन इंजेक्शन म्हणजे CA लोकांनी पातये जे इफ इट इज पॉसिबल, कृष्ण प्रसाद डॉक्टर हांगा CA15 दॅट इज ट्युमर मार्कर, म्हणजे 198 आहले, विच इज व्हेरी हाय. इट शूड बी विदीन 30. डॉक्टरा कडेन विचारतना म्हणजे गोवान विचारलें डॉक्टर वॉट अबाउट अ डायट, म्हळ्यार म्हाका चॉकलेट्स खावची सवय. डॉक्टर वॉट अबाउट अ डायट, लेट हर ईट एनीथिंग म्हणल्यार टाइम ना. मागीर विचारलें वॉट अबाउट शुगर डॉक्टर, शी हॅज इटन नो बिफोर, लेट हर ईट म्हणालो. तशें म्हजे धूव वचून उलयले डॉक्टर कालें म्हणून. थंय म्हणालो अशें मॅक्सिमम वी कॅन पुल हर फॉर 3 years. म्हळ्यार हे वर्क जायना जाल्यार आनी एक इंजेक्शन नाल्यार किमो 3 years आमकां पूल करयत. मागीर हांवें चिंतलें 3 years जाल्यार 3 years म्हाका पुरो सेटल करयत न्ही. बेटर टू नो देन टू गो लायक लास्ट टायम विदाउट नोईंग. बेटर टू नो म्हूण चिंतलें. तशें 2 months म्हजे 4 इंजेक्शन जाले. आतां ब्लड टेस्टाक वच म्हणालो. ब्लड टेस्टाक वचून हांवें मागलें जेजू म्हळ्यार इफ इट इज एक्टींग इल्लें म्हणी दिवाजे मागले, इल्लें म्हणी दिवन इल्लें म्हण हांव चिंतलें 180 170 काल्लें म्हणी येवन दी म्हणून मागतना रिपोर्ट आयलो. हांव रडलींत देवा मुखार. कालें करताय सोम्या 37 2 months 180 थावन 197 and 37 2 months.
मुजे मोत्या देवान सांगला न्ही गूण केला म्हणून करतेता मागीर इल्लें तें म्हण येताना तेंत खंय ट्युमर्स जाले म्हाका तें कालेंगी जातालें बट कठीण दूख हांव एक्चुली पोर मिसेन मॉर्फीन घालतली पळयला हांवें कॅन्युला तुमच्या दुया कॅन्युला न्ही मॉर्फीन पॅच पॅच आले ओके तशें हांवें सांगलें डॉक्टराक पुरा हाडां दुखतात म्हणून केंकें ट्युमर जात न्ही वय वय पाटीचे कोणा तो म्हणलो सकाळांक हांव हांगा बेल्ट दिता अशें वसूंक तुका हांव बेल्टी दिवना जागृत कर म्हणून मागीर हांवें म्हळें वी वर नॉट एक्सपेक्टींग दीस वील डू अ पेट स्कॅन 6 months मागीर परतान पेट स्कॅन रिपोर्ट काल आयलो गोत्ताय हील्ड मेटास्टॅटीक लिजन्स पुरा सुकल्यात मेटास्टॅटिक लिजन्स आर हील्ड ओके that is the PET scan report healed metastatic lesions मागीर डॉक्टराक इंजेक्शन कंटिन्यू जालें 2023 मिसर सप्टेंबर हांवें म्हळें डॉक्टर आनी पुरो म्हळ्यार म्हज्या मोतीन ताण हांव गूण जालें म्हणून आनी पुरो म्हळ्यार एवरी 2 months हॅड टू डू द ब्लड टेस्ट इट केम डावन टू 33 34 28 नॉर्मल परतान 37 परतान 33 तशें इट वॉज जंपींग देन आय टोल्ड डॉक्टर ही सेड ओके in September 2023 आनी एक पेट स्कॅन करया कितले वोकात गेला आनी एक पेट स्कॅन करया आनी मागीर जायत बंद करया पळोवया आफ्टर 6 months परतान करी जे पेट स्कॅन म्हळ्यार सी आय वूड हॅव नेवर स्टॉप द मेडिसिन फॉर एनीबडी कृष्णा प्रसाद्स वर्ड्स आय वूड हॅव नेवर स्टॉप दीस मेडिसिन ऑल द अदर डॉक्टर्स टोल्ड मी वॉट यू आर स्टॉपिंग मेडिसिन 4th stage you are but you are unique your body is unique ओके वील स्टॉप म्हणालो वील सी फॉर 6 months तशें पेट स्कॅना गेली पेट स्कॅनान पळयताना मायल्ड अपटेक नियर द हिप ते म्हणालो ओके लेट्स सी 6 months 6 months मागीर एप्रील 2024 म्हजें लास्ट पेट स्कॅन हील्ड मेटास्टॅटीक लिजन्स पुरा सुकोवन तेंतात सो देवाक असाध्य आसलें खंयचें ना आनी पुरो जावचें आमचें बऱ्याकत आनी कश्ट आयल्यार देवाक सोडना जाल्यार आनी मनशां फाटल्यान बिलकूल धांवन वचो हो गूण करता तो अजाप करता वो अजाप करता लोक धांवता लोक गूण करता जेजू गूण करता युअर फेथ तुज्या भावार्थान तुका गूण केली या युअर सिन्स आर फॉरगिवन गो इन पीस फर्स्ट आमी पळयचे आमी काले सूख करता गे खंयनी आमी बागील ओपन केलां गे आनी एकल्याक भितर येवंक फर्स्ट तें पळयचें सेकंडली पुरो सांबाळल्या कालेंगी मांडावला आमचें बऱ्याकच जाता खंयच्या की आनी गूण जाला देवा करगा वसूंक घाल्यारय देवा करगा सांत पोलान चांगल्या बरी न्ही म्हळ्यार काम पुजें पुरा जालां ताका ती हांवें पुरा क्वायरी एक टायमार बंद केलें 19 years मागीर 25 years मागीर स्ट्रीट शो ट्रक शो बंद केलें पुराक एक टायम आसा करेक्ट आतां हांवें चिंतलां आतां पुरा सेट जालां म्हजें कामां आतां लो स्टाफ आतां पुरो आसा पयलीं स्टाफ कोणी नासले ड्रायव्हर नासलो हांवूच ड्रायव्हर आहली आमकां वेहिकल नासलें आमचेंच वेहिकल यूज करतलीं आनी णवरो न्हिदतना लो गाडी व्हरून व्हरचें कामां करची सो नाव आय फील नो की आय मस्ट गो मोर इन टू स्पिरिच्युअलिटी करेक्ट देर इज अ टायम फॉर एवरीथींग नाव हें सेट जालां एनीबडी कॅन continue the work. My daughter also may be interested. Let her continue. I will go more into spirituality. Okay. आता नात्र सांगता इल्ले रिटायर जावन नात्र सांगता टाइम स्पेंड कित्याक म्हळ्यार तुमचे व्हिडिओज पळयले नात्र ओटो बसून गिटार खेळचे तांकां शिकोवचे सो दोज व्हिडिओज आर रियली It's a great joy. इट्स अ ग्रेट जॉय तो नात्र सांगता आज्यांक एक नात्र सांगता ते एक बॉन्डिंग बारीक खुशी जाता दोगी पोकरी भुरगे पोकरी म्हळ्यार क्यूट वे आय एम सेइंग नॉट दॅट पोकरी सो मॅम आता आमी सुमार 1 घंटो भर आमी उलयल्या सो तुमकां खुशी जाली म्हणून दिसता की ताका आमी काही प्रिपेर करनासतना इम्प्रॉम्प्टू हांगा बसून जस्ट लायक कॉन्वर्सेशन हें गेलें सो अल्टिमेटली निमाणें तुमकां येसाचें जाल्यार एक आमच्या लोकांक एक संदेश दिवचो जाल्यार तुमच्या जिणेंतावन जावन दी तुमच्या लायफांत एक्सपिरियन्सान जावन दी वॉट डू यू वॉन्ट टू टेल देम हांव खंय कुठली एडवायस दिवची मनीस न्ही मात हांव म्हजे जिणेंतावन सांगचें जाल्यार कश्टाचे टायम आसा सुखाचे टायम आसा बट एबव ऑल जेजू आसा जेजू म्हणटा न्ही भिये नाका हांव आसा तुमचे उटू तूं गेल्ल्या घडये हांव आसा जोशुआ 1:9 बी स्ट्रॉंग बी करेजियस डू नॉट बी फ्रायटन्ड ऑर डिसमेड फॉर द लॉर्ड युअर गॉड गोज विथ यू वेर एवर यू गो तें हांवें घट्ट धरलां जेजू म्हजे उटू आसा म्हणून आनी कालें बरें करतना कश्ट येतात तें म्हळ्यार देवाचें काम कश्ट येजे लोकांक वायट उलयल्यारय वोडणी काल्लें केल्यारय वोडणी म्हळ्यार ताका आमकां एक बेसांव आसा सो आय डोंट एनकरेज वन थिंग इज आय वॉन्ट टू टेल आतां मोस्तू आश्रमां स्टार्ट जाल्यांत
ओल्ड एज होम्स हिंदवांनी स्टार्ट केलां, सगळ्यांनी स्टार्ट करतात पयशाक. आनी मस्त पयशो जाता. आमकां हिंदवांनी सांगलें, आमी मेडिकलाक वयताना ಆಶ್ರಮ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಆಶ್ರಮ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಅಲ್ಲ म्हणालो. ನಮ್ಮದು रोडीदवರಿಗೆ यार इल्लदवರಿಗೆ म्हणून तशें म्हणून लोकांक कितें अभिप्राय आसा. आनी आमी आतां रिसंटली हांवें बांदल्या मागीर 4 रिलिजियस कॉंग्रिगेशन्स येवन पॅटर्न पळोवन आमी बांदतात बा, आमी बांदता. हांवें सांगलें फ्री गी ना पयशाक. दोगां तेगा पाद्री आयले दुसरे दुसरे कडेन तावनी पळोवंक बांदोवंक हेलेत स्टायल बांदोवंक जाय आमकां. म्हळ्यार आय थिंक मायकल डिसोजा सांगता कोण ना वचून तांचे पळय म्हणून. तशें येतात पळोवंक कशें करूंक हें पुरो मागीर पयशांक. आय थिंक वी शूड नॉट एनकरेज एनीबडी तांचे आवय बापायक भायर करूंक. सगळ्यांक कश्ट. हांवें सांगचें लोकांक ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಆನಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಇಂಥದವರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಜೀವಂತ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಕ್ರಿಸ್ತವಿ ಆಯಲೆ ना म्हणजे मस्त कसं तर माव एक पळोवंक मेटा आनी सडूंक आसोरा म्हण न्ही तुजी आवयन तिणें कशें काय तुका पळयलां न्ही. हांवें विचारचें मात तुका जाता जाल्यार. हांवें म्हळें तुवें घाला तुज्या आवयक आश्रमांत, तुका तुजी भुरगीं पळोवन तुका आश्रमांत घालतलें म्हूण सांगलें सीदा. ताका राग आयलो. तें म्हणालें ना विचारलें मात तुका जाता जाल्यार मात म्हणून आनी उठून गेलें. हांवें म्हळें ना म्हाका जायना आनी तुवें तशें करूं नजो प्लीज डोंट डू इट. सो दॅट्स माय मेसेज. कांय व्हडलें कांय ना. देव आसा आमचे वटू. कश्ट येतात, कश्ट आमी कोणा खातीर करता. आमचें जीवन कोणा खातीर आमी जियेता म्हणून आमी संवसारांत आसा मात आमी संवसाराची न्हय. करेक्ट. देखून मॅम तुम्ही बरो संदेश दिला की ताका आसता तितल्या वरेग एक देवाचेर पातयेणी खंयच्या कारणा खातीर आमी सोडची नाका. आनी सेकंड आमचे तोंड कितलें बरें जाता तितलें करया. आनी एका कडेन बरें करूंक जायना, वायट म्हणी करचें नाका, वगेत रावया. सो दॅट इज अल्टिमेट थिंग. सो मॅम खुशी जाली तुम्ही हांगासर येवन आमी मस्त बरेपण विशय उलयले. आनी आज पर्सनली म्हाका तुम्ही मस्त इन्स्पायर केला. म्हज्या जिणयेक तुमी एक मस्त इन्स्पायर जाल्यात. एक जिणयेंत एक थिंकींग एक चेंज करूंक एक ह्या रितीरी अशी चिंतयेत कोणा म्हणल्यार तरी एक बरें उतर तुमचे तन म्हाका मेळ्ळां. सो आज एक गॉस्पल म्हळ्यार देवाचे देव मनशांक खंयच्या खंयच्या रुपार धाडटा काय म्हळ्यार देवाक ताका डायरेक्ट येवंक जायनातले कडेन ताचे गॉस्पल कोणा मुखांतर म्हणी तो आमकां एक संदेश दिता म्हूण सांगून तुमी सांगलें. सो ते एक बारीक खुशी जाली म्हाका. सो थँक्यू सो मच फॉर कमिंग टू दीस शो. आनी आमच्या प्रेक्षकां तर्फेन आमच्या ह्या टिमा तर्फेन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना येदो म्हज्या देवान तुमकां मस्त आशिर्वादांनी भरलां. तुमचे ते मस्त अजा पांय घडल्यांत आनी मुखारी तुमकां देव बरी भलायकी दिवन. तुमी सांगला तुमी वचोंक रेडी आहात म्हणून, पूण आमी तुमकां धाडूंक रेडी ना. कित्याक म्हण सांगल्यार कोरीन मॅम आमकां जाय तिचे तां जावचें बरेंपण. आनकी मस्त लोकांची जिणी तुमी आपणूंक आसा. येदोळे तूं सुमार लोकांक तुमी आवय जाल्यात. मस्त मुख्य लोकी तुमकां राखून आसा. तुमचे तावन एक सेवा मेळोंक आमी आशेवन आसा. देव तुमकां बरी भलायकी दिवन दी. तुमी आशिल्ले मागले कोटमा संतांची जिणी तुमकां दिवन दी म्हणून हांव ह्या मुखार आशेता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू लिजा. येस, थँक्यू व्हेरी मच. तुवें बरें काम करताय. थँक्यू मॅम. ओके, तर मोगाच्या वीक्षकांनो आज कोरीन मॅम आमच्या संगात आयिल्ली. थोडे विशय आमी कांय चिंती नासतना आज एक जस्ट बसून उलयलें हांव तिचे कडेन. हो इंटरव्यू ऑफ फॉर्मल तले आमी कालय आज चिंतू ना, पूण आमी जें कितें हांगासर उलयलें ते तुमकां बरें लागलें म्हणून हांव पातयेता येता. कित्याक हांगासर मस्त चिंतपाक ईट मेळ्ळा. आमी आमची चिंताप बरें करून खाणगिना जाल्यार आमचो समाज बरी जातली. आनी हाचेतून आमी सगळें बरेंपण करयेत म्हणून ह्या एका शोचो आमचो उद्देश. आनी हाचे वरवीं एखाद्या वेळा तुमच्या जिणेंत कितें म्हणी बरेंपण तुमकां लाभलां, कितें तरी इन्स्पिरेशन लाभलां जाल्यार हो शो करून आमकांय एक सार्थकता म्हणून आमकां बघता. त्या देखून एखाद्या वेळार हो शो तुमकां बरो लागलो जाल्यार दयाकन शेअर करा. मस्त लोक पळोवन दी, आमच्या तोंड प्रेरण लाभोवन दी म्हणून. कित्याक आमकां व्ह्यूज गरजेचे न्हय. मस्त जाणांक ते गेलो जाल्यार तांची जिणी बदलली जाल्यार तुमकां एक आशिर्वाद. त्या देखून आमच्या चॅनलाक लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. कशें जालें म्हणून कॉमेंट्सांनी बरोवन आमकां तिळसिया. तशेंच एखाद्या वेळा तुमकां आनी कोणी मुखार हांगासर येयचें म्हणून मन आसा जाल्यार तुमी कॉमेंट्सांनी बरोवन तांकां कशें आपोवचें म्हणून आमकां तुमी सांगेता. आमचें चॅनल पळोवन रावा. परत एक फावटी तुमकां मेळटा अशें समेस्तांक देव बरें करूं.